आणि त्याच्या संगती सुरू करतात. तुम्ही लंडनकार ओ गोयकार पार्ट 2 ही सीन जातली तू लंडनकार ओ गोयकार पार्ट 1चो निमाणो देखावो. तू म्हाका लंडनकार वो गोंयकार लंडनकार तू म्हणतो काय तू लंडनकार जाल्यार कितको बी आजूनय जेवता. बाबा हे तू कितें म्हणटाय? हांवें तुका कितले फावट सांगलां ताका भोगोस म्हणून. अरे कितले वर तुका विचारले तुवें सुट्ट्या लागीं घोडोना जबाब दिवन ही आसा ती मनशाची घोडाय. एक फावट कळ्ळी म्हणटोच देवाक चड वेळ लागता. म्हाका दिसता लंडनचो वारो जो तुज्या आंगान भरला तो केन्नाच देंवचो ना. हे तुमी कितें म्हणटात? कितें ताचे लागीं विचारतात आनी तो तुका कितें म्हणून सांगतलो? ताची बाबतींत उतरां सुटोनात. जेरे बापून तूं कितें म्हणूंक सोदता? हांव तुका निकळे बोलता जाली घेवची आनी तू म्हाका सांग लंडनकार वो गोंयकार. अरे केन्ना सोडले तुका नियाळ करना तुका एका उतरान सांगता. लंडनकार न्हय एकटीच गोंयकार. दुसऱ्याक तूं मोय खोशीतून त्यो जाणचो ना जिवीत सोरो चोर केले व्हडलो मनीस जाल्यार बदलचो मेळटो चोर. आमी तूं लंडनकार गोंयकार तियात दाखयलो तियात पळोवन लोक जादोशी जालो. उपरांत हांवें लंडन वचपाचो रस्तो धरलो. लंडनाक पावलो जीव खोशेन बोल्लो पूण म्हाका पावतलो भावाट नासलो. लंडनाक पावलो आयनाक कोण म्हाका पावलोलो. आमी तूं लंडनकार गोंयकार तियात दाखयलो तियात पळोवन लोक जादोशी जालो. उपरांत हांवें लंडनाक वचपाचो रस्तो धरलो. लंडनाक पावलो जीव खोशेन बोल्लो पूण म्हाका पावतलो भावाट नासलो. लंडनाक पावलो आयनाक कोण म्हाका पावलोलो.
जाल्यार तूं म्हणटा आपण गोंयकार गोंयकारांक रेल्वे दिता पयचे चार देखून पोचेता नासतना बरो करुया वावर संसाराच्या चावेक शानी आमकां बरो तसलो दुसरो लोक रेल्वे दितात भावानी तुमी एकल्यान कितें वायट करीत सगळ्याचें नांव दिल्यार ज्ञानी ह्या तियात्रान कितें दाखयता पळयात गोंयकारांनी पोचेता नासतना दोरिनाका त्रास एकामेकाच्या दुकान आमी घेवया भाग नाचो जिविताचेर आमच्या मोठ्ठो कालोदार तुज्यो वायटांनी येता तूं देवाक सांग सदांच बरें चिंतून देवा लागीं म्हाकाय तुमी पळयात उलयणकार गोंयकार दुसरो भाग पोचेता नासतना दोरिनाका त्रास एकामेकाच्या दुकान आमी घेवया भाग नाचो जिविताचेर आमच्या मोठ्ठो कालोदार तुज्यो वायटांनी येता तूं देवाक सांग सदांच बरें चिंतून देवा लागीं म्हाकाय तुमी पळयात उलयणकार गोंयकार दुसरो भाग तुमी पळयात उलयणकार गोंयकार दुसरो भाग दोन वर्सां उपरांत कितें घडलें जेन्ना मार्केच्या आदारान गोंयांत रावलो मारयाचो पूत आनी एक लंडनाक वियाज मारून काजार जाला तर पळयात उपरांत कितें घडलें तें तूं लंडनकार वो गोंयकार पार्ट 2 सांगता म्हज्या भावाक तूं कांयच म्हणचो ना हांव जरी तुजे म्हज्या भावाक कितें म्हटलें न्हू ट्रॅक्टर हाडटलो हे काल्या म्हणजेर घालतलो सांगता तुका बेश्टो भाव पुस्तार वर करून वरात उलयना थिंगा वर वर नेसो मेळटा म्हूण वर वर जेवपा मेळटा म्हूण आनी सुसेगाद न्हिदो मेळटा म्हूण पास सायड घेवन म्हाका सांगनाका हाय हय म्हजी कापासी जाल हांव म्हज्या भावाचें पुस्तक न्हेसतां तुजे भाशेन कुमारीचें पुस्तक हांव न्हेसना अरे बाबा तुवें चिंतूंक जाय म्हजो भाव धाकटो भाव काजार तांच्यानी घरान आपली घरकान्नी काडचे स्वते सासूमाय काडली आनी त्या सासूमायक लागून आमच्या घराचो सगळें निसण जालें त्रासांक घातलें त्रासांक गेले ते गेले वयल्यान म्हाका त्रासांक लागू तुजे पयले तुज्या भावान वेग लागू आनी कोणू जालो जाल्यार मरे तुज्या भावाचे कुडके 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 कोण बा 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 तुमच्या खावपाचो भुमिया न्हू राहोवपाचो तुमच्या घरा लागीं सगळीं दुकरांक जाय कितें बाबा दुकरांक बाबा करतात कित्याक तूं सोजमना पळय म्हजो भाव पिसो जावन कानार कितें तूं जाणा तो जर्मनाक आसतालो आनी जर्मनाचो काजार जालोलो ताचे घरकान्नी एक दीस ताचे ते आर साफ करतना पत्तें दवरलें आनी तो काळ ओडलो ताचे पार हांगा लागली आनी ती घंटाळ सोंपली एकदा तो गोंया आयलोलो म्हज्या धाकट्या भावाचे सासूमायच्या मोगार पडलो त्या आंकुल्याच्या हे आंकुले तेच्या लागीं काजार जालें आनी तिची सगळी दान दवलो घेवन पळोवन गेले परत आफ्रिका त्या दिसांतल्यान तो मातसो मेंटल जालो रे पूण तुमच्या बरोबर तूं समजता पूण तुगे भाव तुगे पयले वेग नापाची आनी म्हज्या भावाक कोणूय बायल दिश्टी पडली कोणूय चेडूं दिश्टी पडलें तेज्या मनान जाता ती आपलीच बायल म्हणून पिसो जालो ना रे वा रे वा तुगे भाव वारच्यान घेता पळय आतां मरे आमी कितें करता जाणा सावट गाडा मरे बरें नेसा मरे वर रात रावपाचें बायलो चेडूं येताय कळ्ळें तुका हे न्हू दिश्टी पडली न्हू जा वेग मारपाची वेग मारल्यार तुका चपला वाजयतली तेजेर तुका सोदून बेजार जाले म्हाका कित्याक सोदता गो तूं
बिमला आयक बिमला म्हजो भाव मातसो मेंटल जाल्लो आसा मातशे उपकार करून तूं मातशें समज माणूस घेवपा जाय म्हणून तुमच्या बायला पळय म्हाका ती आनी हांवें ओळखी बसून सुवा रे दुसऱ्याची बायला सोडून गेले बायला घेतलं मेक मारलंय माझ्या भावाचे 5000 वॉन्टीस ती मातशी स्ट्रॉंग ती पळय आयक बिमला हांव म्हज्या भावाच्या वतीन तुज्या लागीं बॉक्सोडे मागता ताका मातशें समज तो पेंटर जालो ताका बॉक्सिंग मुगे बाय माय वाय तुका लागून हांवें दोगांयचे लागीं बॉक्सोडे मागला हाका लागून तुवें तेका बॉक्सान मागला बॉक्सोडे मागले हांवें कित्याक तुमगे बायले बँक माली म्हण हांवें तुगे बायलेक मागलो ना हांवें मुगे बायलेक मागला अरे ब्रदर तुगे बायलेक मागला ती तुजी बाय न्हय रे ब्रदर ती हाची बाय ती मुगे बाय तूं सारकी ना चौकडे तूं हॉस्पिटलाक येवपा जाय ऑफिस जाल तूं बरी बाय ना समजा येता समजत रे वय ब्रदर समज हांवें दुसऱ्याक बायलेक मागली हय त्यो गिरावतली ना तुजे तापट तुझे काय पण बाजली सारकी हात उलयलो हांवें मुगे रे बायले एक मागून समज ती तुका काय समजची ना ना मुगे बायल जाल्यार मागता पडून माचना ना, ना. मुगे बायल जाल्यार मागता पडून माचना आजचो हांव तुका वचून दाखयता आता येलो मारा येलो सुद्धा आम्हा पलकून जायचे पट्टा मार रे देखील तो बरो बरो सांभाळतो आणि आमच्या एलिझाबेथच्या आजने कॉलेज शिकवून जाऊन ना त्या बाहेर आमचा यार नसरी शिका तुम्ही करता देखून पिवता माहिती नसतो सुतेक मिळून आता एक तू एक सांभाळता तुझा नाम सांगा रोज काढायला अरे म्हज्या बोवा हांव ताचो सगळो सोडटली आनी हांव तुजे लागीं
काजार जाल्यार ती घराच मगीच बसून रावूंक न्हय पूण ती कोणी गोठांचो कायदो सांबाळ्ळो आनी एक फावट हांव लंडनाक पावलें म्हणटच आमी सगळे ट्रीप वचची न्हय होय होय तुझी चिंता म्हाका एकदम बरी आसा सगळ्यांक लंडनाक व्हरुया आनी गोंय आमचें गोंय ते गाडयांत रावून घेवया अशें न्हय चला पयलें म्हजें बाप बरें कशें शिकवली कित्याक म्हाका जाय ते संवसारांत बरें बेगीन जालेलें सुदारण केला आमच्या पायच्या पडल्यान आमचे माय आमच्या आमी जायते त्रास काडल्यान म्हाका तुज्या बाबाक सांगूंक ना आय एम सॉरी अरे बाबा तुम्ही दोगांय जाण हांगा मोठोच मारून उचलिल्ली फाल्यां तूं बेताय म्हणटच तुका कितें जाय वचपी तें हाड आनी पॅक कर पण वखदां बेश्टोच गडबड करतलो सारकें म्हणटलें सो फ्रेंडी फाल्यां तिका गरम तें वचून जेवून अरे बाबा कितें जालें बरो मुडार सायलो हांव तुका सांगूंक विसरलें तो तुजो आमी जेरोमी गोंयचेर तो आयलो आनी तो म्हणटालो आपूण लंडनाक वता आनी लंडनाक खुशीशी रावता म्हणटालो वय माय जेरोमी लंडनाक येता आनी तूं जाणा माय तो म्हजो एकलो लागलो आमी ताची पोर्चुगीज पासपोर्ट केन्ना जालेली हांवें ताका म्हणलें तुजी पासपोर्ट तयार आसा आनी तूं बेश्टोच बॅगाक कोण कितें करता काय म्हणून देखून तो म्हज्या सांगाता केन्ना तयार जाला पूण बाबा म्हाका त्या भुरग्याचो स्वभाव बरो लागना लोक ताचे नाका जाल्लेल्यो खोबऱ्यो उलयता म्हाका तें बरें दिसना तो हांगा ते भाशेन करता जाल्यार तो लंडनाक कितें करतलो मागीर कितें सांगता तें सारकें हांव ताच्या भुरग्याक सारकें पडटना पूण तूं ताका बरो व्हरतलो आसत देखून मागीर कितें सांगता तें आयकून सकल जायनाका माय तुवें भिवपाची कोशिश करप ना लोक कितें म्हणटा तें म्हणोनी पूण म्हजो कांय ताका कादा दिवं फुडें तो लंडनाक वापस सुदारतलो माय आनी इतलेंच न्हय हांव ताका म्हजेच सांगाता करता कित्याक म्हाकाय जाल्यार सांगात नासलो न्हय बाराबर वचोंक फ्रेंडी तूं कितें करता ताची तूं कर हाच्या वेळार आमकां आनी कांय सांगना हांव भितर वचून येता तें शॉपिंग आसा तें करून रोखडीच येवया बाबा तो भुरगो ह्या गांवांत नाका जाल्लेले आंधेरी करता आनी लंडनाक तूं ताका सांगोवंक पावतो खंय माय तूं इतलो पावलो म्हणून ताचें मन कामाचेर आसलेलें तूं कांयच भियें नाका ती खबर सोड पळय माय आतां म्हाका जाय तुवें सुसेग घेतलो म्हणटच दाराचें काम सगळें पियोना करतलें तूं सुसेगाद बस बाबा म्हज्या पासून तूं जास्ती काळजी जाता म्हजे लागीं जाता पळय ते भाशेन हांव काम करतलें तुमच्या फुडाराचेर तुमी घेतात म्हजें कितें म्हजें चड दीस आसा ते गेले आतां थोडेच दीस ना माय दोन उठून आमच्या तोंडाक गेला तो माय कित्याक म्हाका जाय त्या संवसारांत तूं बरी पेटी जालेली बरी भलायकी नासलेली माझ्या बाय कशी आसा आसा बाबा माझ्या बाय या म्हटले खबरे फाल्यां आमचो बाबा घाता लंडनाक आयज खबर घेवया म्हटलें कित्याक फाल्यां ताणें मागीर म्हजी ह्या घरान गरज आसची ना तुवें सून हाडल्या न्हू अरे बाबा तूं आमचो एक बरो शेजारी तूं सदांच येवन आमची खबर घे आमचे दार सदांच तुका उगड्या दार उगडे म्हणून मोठे म्हणून नाका चोर आयलो जाल्यार भितर रेड घालतले कितें कितें एटीएम कितें तें बाबा चल चिपरो अंकला कितें बरें माय हे नाका रे बाबा लांब घेवन येता अरे नाका रे बाबा अरे आसू आडले होय माझ्या बाय आमच्या घरान म्हणून हे दिसांनी सगळी टेन्शनां जालेली आहा तूं जाणा न्हू म्हजो तो व्हडलो भाव तो म्हणजे धाकट्या भावाच्या सासूमाय लागीं कादर जालो ती ताका फटोवन गेली न्हू आतां म्हजो व्हडलो भाव मेंटल जाला सगळो हे सगळं म्हणजे धाकट्या भावान ते विसरून न्हू सगळी वाट जायची आमच्या विसवणदान करून सोडले न्हू घराचे विसवणदान जालें जाता जालें तें जालें आनी कितें करतलो देवाचेर भार तर सगळें सारकें सारकें सारखे जातरी म्हणून जाणा गो पूण म्हाका तर तें जाय म्हणजे फाल्यां लिब्रूची बायल येता ती मागीर आपलेच आवड तेजी सासून मागीर पळय हिंगा केला ते तिणें गेले न्हू आनी घरान रावपाचें ना फाल्यां कितें जालो तो आमचे ते फाल्यां येता न्हू हे चिंता तुका जाय कितें पी अरे बाबा ग्लास तरी हाड रे माय आसूं दी आतां म्हाका कळ्ळें गो तुमच्या लंडनकाराच्या घरान क्लास आसा न्हू फकत बाटले एक दीस नासत आमचे लागीं ग्लास जायचे आसा पूण हांव जाणा जोरी तर तूं ग्लासाक बिना जाल्यार तुका उमेद येवची ना म्हणून
देखून गावी का बाटली जाळी अरे बाबा सुसेगात रे. अरे अरे तू का पाहिला नाही सुसेगात मी ते सांग केला पेल्या ते केला बडं मला माहिती का सोमापाच्या ना पेला नो साफ करून दे मग साफ करून सोडून द्यायचे काय ते सुसायला तिथे बघू तुला ते काय आज लाव अक्कल बाय कोण आहे तो लाव तू नवी अक्कल म्हणून एसपाची रीत आहे तुझी एसपाची रीत आता नवी अक्कल तुम्ही 25-30 हजार मोडून दवा बिस्किट घालतात रस्त्याला तो फायदा काढा तुम्ही एक महिना जाऊन जा बिस्किट घालून खाऊ नका करून दे तू का पर्यंत तुझे सासूमाई कोण सासूमाई कोण तू ती कोण ना तू का पर्यंत तू नावडे आवडत तुम्हाला तू गोळा राहिला असते इकडं आता तू मध्ये कोटाने खूप मान होता या ना तुमचा लागेल ना नाही रे पकडा गेला रे माझे सरकारी समाव चला चला बाबा चला रे घेऊ आपण. बरे भाई आम्ही बाजारापासून रबडी येतात तिकडं आलं आले एअरपोर्टापासून टॅक्सीला डाटा आणि तू काय सांगता तू न घालणारी मला सरकारी इंडियन असं बाजारात बरे पाहिजे मग काय स्क्रॅच पडत होय मग नवे काय स्क्रॅच पडत असणार मग समाव येतात किती जाय पहिले बोलून होय ठेवा. आम्ही घेतला चल आणि वेळ करू नका बेगीन करा या. हा? बरी करून होतात लेकरू, आता सुनेला म्हणून खबर घेणार असताना रावशी हा. अगो बाहेर तू बियाणं का तुमचे खोबरे गाव स्वतः घेतो ना बियो मुळे त्या वर्षी शिक्षिता मला जायचे पाडी एक मुनीस पिऊन एक वर्ष बोलायचा पिवतो दुसऱ्या वर्षी बोलायचा अरे त्यांचं आमचं आहे. किती वर्षात आणि तुला होतं. हे बाय आमचा बाबा तो आमचा शेजारी शिरोमी म्हणतात त्याला घेऊन लग्नाला जाता अरे किती सांग कितलं ते काही सांगलं मला कसंच खाणार अगो अख्ख्या गावात खबर आहे तो ओढो गुंडा म्हणून आम्ही आता हो त्याला घेऊन राहिला ना आणि तुम्ही त्याने गुंडागिरी केली झाल्या बाबा ते किती झाले बाबा पॅक करून धाडले मोठे हांव कितें करूं हांवें ताका समजलो पूण तरी कोण ताका म्हणून पळयता तूं म्हणटालोय म्हणटा बया बरोबर मागतालो मजा ना सांगता म्हाकाच कामाक सांगता की ते मेवता देऊन येते आय तो tornado म्हणतो राजची पळय आम्ही जाता ती tornadoची ते जाणा कापूच्या पिकाच्या भितर कितें जाणा ते तूं आनी ताच्या मजा जाता कोणी त्याच्या मनात जावं आसतलें भुरगो सुद्दां ताका एक आदार करूया आनी जावं आसतलें तुका ते तुमचे धोबे पडटे तुम्ही आनी खंय आसतलें तें सांगल्यार सजमतात आख्खो दीस तकलो तो फुटबॉलाचो खेळ फुटबॉल आरोग्याक बरें गो भुरग्यांनी म्हणटा ते फुटबॉल खेळून आरोग्य सांबाळूंक जाय आरोग्याचें रक्षण करीतो लायफ बॉय घरी आरोग्य तेचे वास करी ते हेका लागून म्हणटात हांव भुरग्यांपणान बरो फुटबॉल खेळटालो शूट मारून हांव जाय दिसतालो आयज हांव गाडयेन घुस्पण हाडप पडटा हय एक मात फाल्यां मातशी टॅक्सी सारकी काय मारी म्हणून सांगा काय पळय जितले फावटी म्हजो टॅक्सी ड्रायव्हर हांगा आयला केन्नाय लेट आयला ना रे बाबा येवंक ना हा म्हजो ड्रायव्हर टायमार येतलोच तुमी येनात Get out of
उजव्या हातान आम सांगले हांवें जेजून हात दिला असो आमचे पादरी शिकयता कसो तो पादरी कितें जाणा Ani tu ikan pulang la pamilya poda kota.
जाता पळय तेन्ना तातूंच्या तोणकीच्या उगडना म्हाका दिसता तुका कांय एक सुचना इलेक्शनाक भीक मागोंक येता आमी गोंयकार तुका निवडून हाडटा पूण तुमी सांग गोंयकारांच्या कित्याक चिंतिना आता काजिनो काडूंक सोदता दुडवाचो धाक्का वाजतालो दिसता पूण आतां काजिनोचो पात्रांव तुका लेखचो ना दिगंबर सांगणें मोतीन तो काजिनो काडून तूं चिंता टोपता तुजी इल्लीगल मायनी कित्याक कोण कळिना आमच्या मोतऱ्याचे नजर मारल्या आनी बारीक चिंतून पळयल्या बरें जातले ते बेगीनूच मेल्या गोंयचे मोतरी रेप करता आनी पुलीस आमकां सोदता बरें जातले आपल्याकूय रेटोला घालून मारल्या दोळे मोतरी मिशी नाडटा आनी डुप्लिकेट नोटा छापता बरें जातले आपल्याकूय तपास करून मारल्या डुप्लिकेट नोट छापतालो आनी भायल्या गांवांत धाडटालो ताका पेट घेवन तो पळय सांपडलो एअरपोर्टार मोतऱ्याक कितले निवडून हाडीत तर तांचे पासोन कितले करूंक कर गोंयांत चोरपाचे आसात ते चोरीत रावतले दिगंबराक गोंयांत चलोवंक जायना जे पळय मोतरी ताका तेरकोन ना जाल्यार सांगा बिये गोंय कशें सांबाळटले आमी भीक तुमकां घालता आनी निवडून तुमकां हाडटा पूण तुमी दुखोते परतूच्याच रे मालवतले कितले सांगोन मोतरी आयकना तर आनी गोंयची परता उठोत कितें कोणी तांकां कोणाक व्हरोन पुजतले अशें कोण ना जावंक तुमी चड म्हज्या कांताराचो उगडासूय पोसतले पळय फ्रेंडी हांवें सगळें सामान तयार घातलां तुजे मायला गेलोय हांव येता तूं बरे भाशेन राव तुवें बरो करून वच आनी बरे भाशेन राव जरी तर तूं तुज्या रेस्पेक्टान रावल्यार कोणूच तुजे वाटेक येवना बरो करून राव हांव बरे भाशेन रावलो बरें फ्रेंडी हांव तुका इमिग्रेशनाक रावता ओके बाय मातशें लागीं चल तुम्ही बरे भाशेन राहा तुझ्या जिवाचो विचार घे मागीर जरी तूं तुज्या जिवाक बरें दिसना जाल्यार तूं घरांत जा तें तुका दोतोरागेर वचतलें आयकलां न्ही आनी जाणा आतां हांव परत लंडनाक येता म्हणटूच सगळी जबाबदारी हांव तुजेर सोडून दुसऱ्या जातलें फ्रेंड त्या पासून पण काय भिवपाची गरज ना हांव तुमचो बरे भाशेन सांबाळ करतलें एलिस्टेर पळय तुजो पांयो म्हणून कितें जाला आनी चोरी केळाचेर मोड धरी नाका माय सांगताली आयक आनी कॉलेज बरे भाशेन कर कित्याक शिकोवप आसल्यार पिरियड जायना म्हाका हें शिकोवप ना तें ना तूं तरी बरे भाशेन शीक आयकलां न्हय आनी केलें हांवें आयकलां तूं चड मस्तेपणां करता बरो करून राव आनी बरो करून शीक ओके निर्मा आम्ही मोस्ती करचे ना बरो करून राव बाबा पळय तो भुरगो लोकाचो तूं वखदाय ताका बरो तूं ताचो बरो करून सांबाळ कर बाबा आनी तोवूय बरे भाशेन रावल्या माय तूं कांयच घेनाका तुवें ताका स्वता चोरी एक दिल्या तूं बाबा देवा लागीं मा तो भुरगो सुदारलो तो मेहनत टायम म्हाका तुजें तें Passengers traveling by jet airways are proceeding to the division. Thank you. Passengers traveling by jet airways, please proceed to the immigration. Thank you. हॅलो फ्रेंड बरे भाशेन वच जेनिफा तूं लंडनाक वता ना आयज म्हजी थ्रू गोंयांत पावता हांव तिका वळखूंक येता कितें
तुझी तू आडीच पावता होय म्हणजे तू आज गोंयांत पावता तू बरे भाशेन राव 2 वर्सां हांवें चालली गोंयांत तुमच्या आदारान हो तुमचो उपकार म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जावचो ना चल तुज्या फ्लायटीचो वेळ जालो बरें तुला माहिती. ओके गुड बाय बरें तुला बरें भाशेन यो ना तुझ्याच वाचो विचार दे येना तू बरें करता माय रडो नाका बरी करून राव बाय केली आमचं खरेंच पाणी बाय तू एक नशीब पोतावली तुका इतलो बरो आनी तुका ती खूब देवान भोव केली ताणीच म्हजे न्हिदलेले वखद करून जागयले आनी ताकाच लागून हांव गोंयांत आयलें नवें जिवीत जियेता आनी खुशाल आसा जरीबा तुझी कुशालकाय तीच जावन आसा आमची कुशालकाय जे पळय कितें करता तें देवूच करता बरें आमी वेता पूण एक मात तुजे दुयेंत आमगेर न्हू दुसरो नाका ताका आमगेर दुयेंत आतांच तुका दाखयता नासता पूण ते भायर सरता म्हणल्यार ताका वेळ जातलो ओके हांव जेवन ताका जेवन तूं कितें जाता आमी वेता चलो चल चल हॅलो लंडनकार शट अप कसा म्हणणार तो एक पडलो गेला तुमचो का आधी लंडन असायचं तर गोड्यावर भाकरा राजगार नव्हता नुसत्या भाकरा गेल्या आम मोबाईल नुसत्या 150 रुपया पाकिट मिळाला 3-4 टाकून गेला का बरे आमची काढा तुझ्या होता ना तोंडा करता त्या नाव एक वेगळं बोलतात आपल्या केतना वय काच पडाय पाहिजे असं कशें आनी तुवें हांवें तो सोल तो आडेचो केस आपणायलो तो सोडून दिलो कसा बोल आतां जावन बरो गोंयचो पूत कसो गेला तुजी कोणाक वयर काडून तूं एअरपोर्टा सायड मार गेला म्हणजे आम्ही एअरपोर्ट आयो पण कोण एअरपोर्टार काही नाका म्हणून जास्त सुमार करतो म्हणजे एअरपोर्ट आम्ही कोणी ना नाही वगत मात तूं एअरपोर्टार कसो तुजो तुका विचारलें जाण मरे आफ्रिका हांपुल्यार राजा लंडन आसतना आनी असं माय आठ राहिली सारखी ती पळय ती गोंय हाडून सगळ्या तोकी ते एक सरकाचा चान्स म्हणून रे आशला पळय खेळतो वचपाचो ती बी आशा दिसताली ते आशला दिसली एक आशा माती बासूनच येते आज पुरा गोंय लंडन वयता आज ते आशला किलो मुगे पाय आज येता बायला आनी त्याच फ्लायटार म्हजी तूं येता ओ ते सरप्राइज तुझ्या कडून होय वर जाते Welcome to Goa, my daughter. Very pleased to see you. I'm fine. Mountain. Goa is beautiful. Goa is beautiful and get me trip na tumoga Goa beautiful. Hey, तो आमच्याच गावचो विकू विकूची तूं फ्रेंडा nice meeting Hi, you. Vipru. You are Bachelor of Arts? I am Yadwar. I see. चल बाबा तुझे बेटा मुगे बाहेर मी मेडल फ्लाइट गेलो आज तुझे बारीक कशें वापरता रे Oi, how can you buy a coconut? मुगे बाहेर ऑर्डर नाही सगळे असो भुरगी लहान भुरगी आणि रोडाची फ्लाइटाक आशा दिसतो कित्याक ताका चोयला भुरगी रोडाय मुगे बाहेर एकूच आफ्रिका हापुल्या देतो आणि हापुल्या होते I have not said. डोंट माइंड अस केक तितू येता आमी ओके बॉय केले सेवन अरे आधी कितें घोटाचें दिसो हा कसं बँड रिकॉर्ड केला कितें सांगू तुका मुगे लादी ना जागा तो होय अच्छा कितें करूं यो पूण हे सांग लादी मी इलेक्शन कोड लागता लादी कोण लागला कितें लादी कोण लादी कोण या हा कोण होय पा कामरा येता एक रे
Mommy, he got married your mother. You know, in mother, lot of good, your mother living going and she become mad. Your mother married my brother become mad. My father. So you are my father. No. I love you. I love you. He loves me. He loves me. Rasmai मुझे चुप तुझे यहाँ बोला ना तो का. Rasmai तुझी. घर का मुझी. Kanika Shamrati. My mom, and my interest, Rasmai interest, that would I can be touched by. घराचं बोरी बसून सावरतो फक्त तुला त्यांच्या ओळख मिळाली बोरीशी अंत असतात
तुला असतं ना सारखो तो बदललो कित्याक तूं कितें तें ताका गोमो आयली जरी तूं ताका तूं कितें तें गोमो घेवंक नासलें जाल्यार तूं आपल्या बायपाचें घर परत विकतें घेवंक केन्नाच पावचो नासलो त्या बायपाच्या घराचो अभाव ताका भोगचो नासलो जेन्ना एक मनीस सुखान आसता ताका दुखाची कांयच खबर आसना कारण तो आपल्या सुखीचो विशय आनी तूं जाणा जें तुवें कितें केलां तें एकदम बरें केलां शाबेर माझी दूध कितली मोगा सारकेंच माय भाशेन जालो होय होय सारखे माय भाशेन जाला मोकळा आणि गोंयकार दुसऱ्या काय म्हाका जाय तूं सगळं खुशाल आसली आय वॉन्ट यू टू बी हॅपी आतां मोग मेवता कितलो मोग तांच्या नाम्या म्हणजे तुवें जाल्यार खूब आदी हें गोंय हाडून दाखोवंक जाय आसलें ताचे बरोबर गोंयचें वातावरण गोंयची परंपरा गोंयचें कल्चर कित्याक खबर पडना तूं कितें जायनाका तूं समज तुजी तूं आमची सारकें आमी घरा सुनूच खुशाल गेलो आमच्या मायबाचे वखद शांती घेवपाक तशेंच करूया हांव तुका केन्नाच सोडचिना कळ्ळें हांव आनी परत लंडन वचना हांगाच रावतली गोंयांत 2 वर्सां फाटीं म्हजें जिवीत वधावलो सकाळी तेन्ना म्हज्या हातान पावल्या ताचो चोरूच काडे कित्याक ताकाच लागून आयज म्हजी कळी नवी चोपडी सुटली आनी सगळें म्हजें साडलेलें सूख म्हाका परत मेळ्ळें ती म्हजी तुवें म्हाका फामाद मेळ्ळा आनी तो आतां की तो आजून विशय घेवपाक ताणें म्हाका डॅडीची सगळी खबर सांगली देखूनच हांव इतलें करून पावलें हांव ताचें सदांच उपकार हांव चेडो येतो बरो तुजो देव बिला तें चोताक करतलो ताका घरकान मेवल्या की ताचे समाजात सदांच खुशाल आसते तो संवसारीक भुरगो तो सारकें फ्रेंडीन म्हाका सगळी ताची खबर सांगली फ्रेंड आतां गुड फ्रेंड ताचे उद्देश नासलो मेलो आनी नोकरी मेळ्ळी होय त्या वेळार म्हज्या चिंतनी म्हाका फुटलो फ्रेंडचे बरें गुण वळखूंक हांव विसरलो पूण जे इतलीं वर्सां लंडनाक रावन हांवें करूंक ना तें आयज म्हजें तुवें करून दाखयलें हांव मागता सगळ्याच्या घरांनी म्हजे तुवें सारके चेड वचनाले पळोवपाक आय रियली प्राउड ऑफ यू रियली ते म्हाका थोडे वय वचूं नाका कित्याक कित्याक हांव खाला पडटा
म्हज्या पुतान आपल्या आमिराक लंडनाक व्हेलो पूण ताका अजुनूय सर्वीस मेळना ताका एक सर्वीस मेळता तशी फावो करतली ताका फावो कर आनी आमचो फ्रेंडी कसो आसा थंय
मागीर आपोवचो नासलो पूण कांय नजो तो वेळच्या आदी ताका एक दीस आमी जेवणाक हाडया आनी बाय जरमीची कितें तरी तो खबर सांगतालो होय माय रिझल्ट सांगतालो जर्नीची खबर तो ती नाका जाल्लें करता म्हणून माय हांवें फ्रेडीक पयलेंच सांगलेलें तो भुरगो बरो न्ही म्हूण पूण ताणें म्हज्या कानार धरून ना बाय तूं ताच्या पासून सिद्धीत जायना काय तो भुरगो एकदां कामाक लागलो म्हणटच सुदरतो पळय तूं फकत पेदराक हें कर बाबा फ्रेडीक फोन करून सांग आपणाक जाता पळय तितलें बेगीन वचपाची तयारी कर तुमी दोगांय असो खुशाल माय हांव गेलें जाल्यार तुजो सांबाळ कोण करतलो देखून फ्रेडी सुसेगाद परत सोदता बाय म्हज्या पासून तूं चिंतिना काय म्हजो सांबाळ करून म्हज्यानी जपूच आसा तेच्या आदी फ्रेडी भायर गेलो तेन्ना आमी सगळीं सांगता नासली तुमी फकत तुमच्या फुडारा वच चिंता माय आमचो फुडार करूंक जाय पूण फ्रेडीचें दायित्व तुमचेर आसा आनी तो म्हाका बेची आदी सांगून गेला मागीर तो बरो करून कुयदाद करून श्रीमूच आसा तुजेर हांव जाणा बाय ताचे तूं वाल करिना ताची भुरगी मूत आसा पयस आतां आमचो जेवणाचो वेळ जालो चल आमी जेवया हां बॉडीगार्ड पार्ट 2 करपाचो तो बॉडीगार्ड घालतो ना बॉडीलेस गार्ड बॉडी लावलेलो गार्ड मारून कितें हँगरां लावन जायते दिसांनी सर हय आज दिवस असत आयच्या खेपान मरे तू या म्हटलें तुझ्या ती खबरच ना मरे आवय साहेबा रोज सोसून कुरपास येता कशें आवय ते खापल्याची खबर सांगू नाका आमच्या घरात लायनी लागल्यात आणि थोडीशी खायला लागली ते हांव तुका सांगूंक ना म्हज्या भावाची बरकान येता म्हणून आवय तें आयला वय घालना सारकें आनी पळोवपाचें ना आमची गोडगोड ज्या दिसा ते पयलेच भितर सरले न्हू म्हाका दिसता टाटा नॅनो भितर सरला म्हणून आवय हांव येयलो पळयलो हो टाटा नॅनो वायट आहा तो जालो ब्लॅक टाटा नॅनो घेतला म्हणून आनी म्हजे बाप पळय आमी चेडे कोणाक चेडवाक भोगतात जाल्यार तेची शेफ्टी करता तो शेप आसता चेडवाची शेप कितें 36, 26, 36 म्हणजे उन्याची शेप जावन 36, 46, 86 पळय रात्री लायट गेली आमच्या शेजाऱ्याक जनरेटर आसलो आमच्या लायट मॅनान 7:30 टाका
बातमी सोबत ये फायदो आपको कावत झालो न्हू तुम्ही हॅपी डॅन्स केला हॅपी डॅन्स म्हणजे डान्साचेर आमी मागीर बोलता वाट पाहिजे आणि आमच्या गावची आमच्या वाड्यावरची सगळी बॉल घेतली आता तुम्ही आमच्या घरात वाचन झालं वाट लागली तुझो भाव जर्मनात राहिलो होय होय व्हडलो भाऊ मार पडवाचो तू आवडे मला उतावले आपण वेचालो मरे रस्त्यार चलतालो भुरग्याला मार चालवाचो हांवें ताका आडायलो वचून बरें केलें न्हू तू जाणा कितलो जाल्यार म्हजो भाव तो ती गोंयकार सगळी सोडून गेली तर लॅंडर जागा लागलो मातशें लागचें पडटा ताका या सकाळी तो फ्रेझर न्हू फ्रेझर फ्रेझर मेलो म्हाका म्हाका लंडनाक जाणा येयला तीच खबर आसा म्हजी सून सांगता ताचीच खबर तो ताका म्हणजे लंडनाक मेलो तो जेरोमी हांव गेला तो गोंयांत गेला तो आमचो शेजारी कितें गो थिंगाय लंडनाक तीच खबर थिंगाय तीच गुंडागिरीच करता पळय आगो थिंगा लंडनाक एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक च्या पुरण दिनात इतले प्रॉब्लेम जालेले आसा आनी हो थिंगाय तेच आपण सांगता खंयच जावं पयलो खबरो आयकल्यो मरे तुजो सगळी तोकडी सारकी पिकाळ जाता हांव सुद्दां बोला शिकलो अंकल आमी आमच्या इस्माक जायतो सगमायलो रे पूण ताणें आमचें आयकोंक ना अरे काय सुण्याची शेपडी वांकडी ती वांकडीच ताका कितें आपण गोंया आमदार दिला दिसता हांगा गोंयांत दादागिरी करतालो ती काय ती सगळे इश्टा गोंयकारां मागीर इश्टापट करता मागीर ती तेंच्या सकळटा ना आपण तुका मारतलो पुरो मारतो कित्यानी खबर कोती काडी नाका कोणें आयकले म्हणून तशें आयकूंक जायना हांव म्हणटा ते दुसऱ्याच्या गांवांत आसात ते पूण तांणी बरे भाशेन रावंक जायना काय तू बाय कित्याक आले तिची सुनय नाका कित्याक तिका सिद्धीक जाता अरे पिंगू अंकल तुम्ही मला पिंगूर कित्याक उलयतात कित्याक उलयतात तुवें दिला रे म्हाका तुवें दिला येता स्मॉल बॉक्स अरे पळय एक क्वार्टर मारली जाल्यार मरे तुवें केन्ना क्वार्टर मारलें क्वार्टर मारलो तूं डायरेक्ट इन द गटर क्वार्टर मारतूच मरे मनशाक मरे सोत उलोवपाचें बळ येता तापास इल्लें मारला रे आनंद बारान इल्लें मारून आयला पूण हांव त्या पासून सोत उलयता ते जेकोबीन आमच्या बाबा शासक त्रासान नाका कित्याक तुवें जेरोमीक सिरीसेक लायलो न्हू ना जाल्यार रागासो कोणाची चडूक रातळाक कांयच जायना फ्रेडी हांवें तुज्या चडाक नागोच नाका सर्विसेक दवरलो तूं जाणा लंडनाक कोण कोणाक पावता ताणें आपली सर्वीस बरे भाशेन करूंक जाय आसली होय हांवें ताका सगळें सांगून तुजे लागीं उपकार मागलो आनी तो आंगेर तांगेर भोंवता कोणूच ताका तोंडार कांयच म्हणना सगळें फाटल्यान वयता तेणी तो बेकार हांव कितें करलो नासलो पळय फ्रेडी ते जेरोमीक चिंतूंक जाय आपल्याक सर्वीस मेळटाची व्हडली म्हणून हांगा भुरगे बाबडा कितलो तेच बेकार आसात तो कामार पासून कोणाकूच रेस्पेक्ट दिना ना म्हूण म्हाका हांव सुपरवायझर म्हणटोच ताका बरे भाशेन दवरता आनी खातात ही कंपनी आमची पांयची न्हय हांवें ताचें बरेंपण चिंतून ताका लंडनाक हाडलो पूण सुण्याची शेपी वांगडी की वांगडी तुवें म्हजें उतर आयको ताका सिरीसेक दवरलो तो उलयता नाका जाल्यार करता डॅडी आय एम सॉरी म्हाका लागलें सोडून तुवें घुमचें पडलें म्हणून ना फ्रेडी ना तूं सॉरी जायनाका हातूंत तुजो कसलोच दुनिया ना तूं जाणो लंडनाक तुजो कोणूच ना जाल्यार कित्याक करता हांव जाणा डॅडी आमचे जायते गोंयकार भाव आसात पूण गोरे गोंयकार जावन एकामेकाक पावना सगळे दिवस तारखेक उलोवंक जायना तांचो एकलो खंय मोयताशी आसता तुजे भाशेन पळय फ्रेडी तूं ते जेरोमीक समजाय ना जर एक फावट ताची सर्वीस सुटलो जाल्यार ताका कोणूच मेळचो ना आनी ताका सांग कामाक सगळ्याक रेस्पेक्ट दी म्हणून तूं सिटींत जायनाका म्हाका आतां कामाक वेळ जाता हांव देंवता तुका बरे भाशेन तूं सिटींत जायनाका बाय फ्रेडी बरे भाशेन दुनिया तूंच ताच्या किनाऱ्याचेर उजवाड घाल आयज म्हाका म्हज्या मांच्या उतरांचो उगडास आयलो म्हजी माय कितें सांगताली तें जालो आसा
तो बरं जातो अरे एकलोच किती आवडता हा एकलोच वयता पूण तुजे पासून देवा आदी म्हाका म्हज्या पासून म्हाका भावे कितें केला कितें केलां चेरो हांवें डेरीका सुरू करपाक तुका सामान दवरलो तरी तूं नाका जालें बोलता आनी तूं कितें गोंया आसा सुपरवायझर आसा ताका रेस्पेक्ट दी तूं जाणा हांगासर कामां मेळोंक कितें आगोटी सेम मॅन कामा मॅडम काकड अरे त्या सुपरवायझर सांगता ते हांवें आयकोपाचें हें साफ जायना तें साफ जायना करून करून दोगूय सारकीच बेजार करतात आमचेच गोंयकार आनी आमी कितें ओगीच रावन आयकोपाचें मागले तरी जावं वाट्यांनी बरें आनी मोटे जर मासे काडून सिटीक करची पडटा ना जाल्यार तुज्या सिटीक नासतना हांगासर रावंक जायना तुका बसीशी रावता म्हणून कांयच कळना हांवें तुजें बरें पडचें तुका लंडनाक हाडलो हे तू म्हाका आनी वर्साक तू भियेना तुज्या फार्माक फारीक करतलो हांव तुका आनी मारिना पूण सोजमाव सोदता पळयतले पळय आयज काल कोण कोणाचें चिंता आनी तूं सिटीसेक लागल्या फकत हांवें चिंतलें हांव म्हजे भायले पासून हांगासर हाडटलो म्हणून पूण तूं पयलो सेटल जालो म्हाका जाय तुका हांवें धाडलें तुज्या बायले काडून तूं तुज्या बायले काड म्हज्यान पळय दुसऱ्या कडेन रावंक जाता उलो घेतलो तूं नव्हे पूण गोड गेले लागवड लागता जळमी म्हजें सांगता बरे भाशेन सिटीस करून आनी बेगीन जावं तो डेरीक लागत जाल्यार सांगून गेलो अरे तो गोंयकार जावन आपूण व्हडलो सुपरवायझर म्हणून गोंयच्या वयता आनी हांव कांयच नाही करता दुसरे पाक तो म्हज्या हातीक मेळत जाल्यार हांव ताका कितें तरी दाखयता तूं उलयता ताका स्वाद ना जाय ते स्वाद तेच जाता आनी गाडी तुजी रुपकार गेला आनी कितले सोबत करून तूं वोनूच पाहिजे जालो कितें हांव मुखारी तुका कितें दिसता म्हाका आनी सिरीज घेवची ना म्हणून केला टिमान चिंचो अरे केलेला समोर येऊन का दोन वडपण आसलो नाका लावी काय घे म्हाका लावी काय घेवपाची गरज ना तुज्या पास कसलो मोठा आसा घेत जाल्यार हांव जाता थोड्या दिसा भितर हांवें तुका गोंयचो एक हांव दाखयलो म्हाका सांग कशें लागलें आमचें गोंय वाव दैट गोवा इज ब्यूटिफुल येस गोंयचो असलो गांव आख्या संवसाराक मेळचो ना बट डॅड यू मेड बिग मिस्टेक तुवें व्हड चूक केल्या तुवें म्हाका गोंयचो लोगोच दाखयलो हांव मागून येता म्हजी चूक म्हजे भाशेन जायते गोंयकार लंडनाक आसात आनी म्हजे भाशेन गोंय सांगला ल्हान आसतना आपल्या भुरग्याच्या काळजार गोंयचो मोग विकून हे आमचे गोंय सांबाळ करून आनी निलेश कपडाल आमच्या मनशाक निवडून हाडून आमच्या गोंयची राखण करून फ्रेंड लंडन आलो तेन्ना तुवें ताका खूब त्रास केले पूण ताणें तें सगळें विसरून तुका आपल्या गोंयाक कोण दाखयलें कितलो महान तो आयज फ्रेंड्स त्या लागीं काजासाक आसाय पूण ताका मोग हे म्हजे खर्च आसूनय आसा जेन्ना एक गोराबो नीती आनी मनीसपणाच्या कायद्यार पावला तेन्ना तो गोराबो नितोळान निर्मळ आसता आनी त्या गोराब्यान चळवळी भुरगीं सदांच मोडपाची जाता गोराबो आसलो मागे बायचो हांव म्हणटा आसलो सगळ्यांच्या गोंयकाराच्या गोराब्याचो तुजें बरें न्ही तुका ही खुशालकायेची उरता 2 वर्सां फाटीं आमच्या गोराब्याच्या नदर घालून सगळ्याक आमी सारकी चूक केली पूण आमी आमची चूक ओळखून घेतली म्हणून आमी गोंयकार कितली ऑफर आसा न्ही गोंया रावतली आनी लंडन रावतल्या भुरग्यां मदें गोंया भुरगीं रेस्पेक्टान चलतात पूण लंडन भुरगीं खूब आपल्या आवय बाबायक रेस्पेक्ट दिनात हय गोंयांत आमचो गोंयचो सायड आमच्या टॉर्नाटाक आनी गोंयच्या सगळ्या कुटुंबाक राखता आमी हालो लंडनकार मान जाता म्हाका लंडनकार म्हटल्यार गोंयकार म्हज्या तोंडाक रेकॉर्डिंग जालो आनी एक्सपर्ट रेकॉर्डिंग जाल्या तोंड वचता दिसो येता म्हज्या तोंडाक तूं लंडन काडल्यार कितें म्हणपाक लंडन गोंयकार मागीर लंडन हांगा न्ही रे तो बरो लंडन वचो न्ही आगो बाय लंडन धाडी नाका तेजे हापुल्याचें कनेक्शन आहा लंडनाक आनी हो जर लंडनाक पावलो परत आनी 10 वर्सां उरलो न्हू लंडन आहा तें वाक्का वाक्का आफ्रिका करून सुटलो आमच्या लागीं चूक जाताली म्हजे सगळें चूक घडलेली पूण ती चूक पचून करून पावलो मनशाक चोरी तर चूक जाल्या
2 पायाचो मनीस तुका व्हडलो जाता 4 पायाचो घोडो चुकता पूण हे 2 पायाचे गाडू एका लागून म्हजो बाप पिसो जावपाक एका हेणे वाट लागला घोडो नडेले बाबा राहता तुम्ही जीविता केला सिरीज केली आहे भाई हा लंडन असं किती आलाय तर तू होता मला श्वान केला गोरा नळ गाय आपला कुमान गेलो होता पिछे थोडं नका तू त्याला काय झाला सातमाय वाला लोक पडा तू कमाई असं हेडेता मेरे बाबा बाप म्हणून काय ओढ माव ठेकोना नोंदले आता अकस्मात तुम्ही ऑफिसचं रिपोर्ट किती होता मोसा रायकोट बिडाल तू जवळ आमगे थोडे बोलते 2 मिनिट्स नोडल माहिती बस चालवता आम्ही आमगे 1 मिनिट असं स्पीडा होते पुढचे तुम्ही आता आमची मोकळा होता ऑर्डरनी आम जोडटा तू ऍडव्हान्टेज केला का किया गव्हर्नमेंट असं अशें तुम्ही करीत रावले जाल्यार फुडाराक तुमकां कोणूच आदाराक पावचो ना आयज काय म्हणूं नाका कोणूच पावचो ना म्हणून नाका आमच्या आदाराक निलेश कामराक पावतलो कारण एक फावटी आमचें घर हे गोंयांत आसतना घर मोडलेलें आमच्या मातयेचें कोणे आदार केलो आमकां तें घर बेताचें करून ताणेंच निलेश कामराक आमकां आमच्या आदाराक पावताच ते तूं आमकां भियेनाका पूण आमी तुका आदाराक पावता तुमी बाय शाळा मुझे मत के नाम मरे तो ये ना उड़ा लगा ती बॉटल धरून अरे लंडन का काही लोकल फार्मा होता देखो तू ये ब्लैक लेबल बुका लेबल जॉनी वॉकर जॉनी रनर राजपुतीन आपण नाव ऐकून ना ऑस्टिन तसं करणार आणि बुलडॉग You bloody dirty dozen! कोण तू म्हाका गायस सोडटा आणि तू आका यू एन्जॉय तुझे ते ब्रेड किस केला किस तो तुझे ब्रदर निम गेलो ही इज लाइक योर डॅडी लेट हिम डू व्हाट यू वांट What? You stupid child! What do you mean by that? किती मोठा पाप पडसा अरे ब्रदर पाठ होईल रे ज्याम तुमचे इंग्लिश भाषेची पोत्री कॉन्सलर काय बारे सांगतो त्याका ज्याम तुम्ही सांगते मुझे पायलट ऐसा पाप नहीं You bloody rotten pineapple तोंडा जमको आम गोड शेकन लास्ट धोया को ऐसा पाप हो जाता है Don't speak to him in English. It is a problem for him to understand. So yesterday you wanted to see internet. Yes. He is telling everybody you want to see internet. Yeah, internet. And then you wanted to see image. He is saying you want to see female. Yeah, female. Then you need to I do the thing. Don't bring your dirty English. I know Portuguese. One of Portuguese. Yes. Sine contra de puta praia. Other ones can as parmade. इसका ऐसे कौन सा प्रांत सीधा इससे प्रांत से इससे बहुत ये गाली मिट्टू गाली है आज से प्रकार क्या होता है इसका पढ़ना जाते रहे आज किस मोड़ में आप कहीं करते थे इससे मैं बियो पाला मेरे वो तो वही तो आगू जाए ऐसा प्रांत आई तू मेरे वो तो बोलिया तुम्ही हे तू जाणा ही रावणाची फामी लास्ट का त्या मीना घोडे वाढले तर मात्र तू त्याच्या लागी केसो तर एक चार नाही पण पॉप्युलेशन अडवले नी या चेचिंगला त्या आणि बाहेर उले राडला काय हमरी हिंगा टाकले ब्रदर तो तुझा गुन्हा काय ते बुलडॉग म्हणायची असं प्रयास आहे आणि हे रावणा लागी किती काला कोण का सांगता गोयंकरा भोगलेली नाही गोयंकार नाही का हे मुझे मकान पड मरती का कोण मला बॅकग्राऊंड बरोबर मला बॅकग्राऊंड अरे फॅमिली बॅकग्राऊंड म्हणतात तो आमच्या गोयच्या चेडवाचो कित्याक आमच्या गोयची चेडूं आहा पळय तिची आवय बापय ताका देख दिवन वाडयता पूण म्हाका सांगितलं तोच बॅकग्राऊंड न्ही याके बंपरा बॅकग्राऊंड खबर एकू पाहिजे हा ते केन्ना तो काय इंग्लंडा वका वयता काम कसा जाता मागीर तेगे हांव बॅकग्राऊंड हाट्यास घुसता मरेस केन्ना मगे लॅपटॉप जर विचारता जालो तेगे बंपराचे आनी मागीर ते कित्याक I don't like both. You don't like Now where to land it? I'm for Tanzania. तुगे माय निक लोका तोपी घान गेला तुम्ही तेच करू येला ब्लॅडी डटी सास माय You're for Atlantic and
विचारूंक सोदताय ते विचार फाटी सोरो नाका कसले करचेक मोदो आदार आसतलो कांयची नाका चौकशी करी नासतना सांगू कशें फुल्ला आशेची जायत दोशा देखून सुत्राये मात तुजी पावला नासतना सांगू कशें फुल्ला आशेची जायत दोशा देखून सुत्राये मात तुजी पावला जाल्यार पयल्याची भिरांत वाडटा कसली गो तुजी सायना जाव तुजे कांय हात जोडून मागता पोतने लायले जाल्यार ताचो आवाज कमचो ना आमच्या गांवच्या बागेंतले फुलच्या फुलाक हांव पिसडूंक दिवचो ना पोतने लायले जाल्यार ताका आवाज कमचो ना आमचे गांवचे बागेंतले फुलच्या फुलाक हांव पिसडूंक दिवचो ना तुझा नाचा
खबर खोरी अमेरिका कोडलेली आवरावतालो त्याच बिल्डिंगान एक मेक्सिकन फामील रावताली तो वळखाची एक लिफ्टूतांका आदली सोडकापूर बाय जालेली ही गोडणी गोडो माय पायगोनी आमकारी हांगा तुमकां खबर पडली ते बिल्डिंगेन काडो भुरगो रावतालो तो पडून एक खोरेन वांदोर दिसतालो हे भुरगें ताका मानशी म्हणून तो भुरगो रागान बसतालो ताचो राग पडून चेडवाक तो माय पाय आसतालो पूण हो भुरगो दिसता काळजान राग दवरून आसलो एक दीस रागाच्या बारान पोया त्या भुरग्यान कसलो कावजा जालो ते भुरगें नाचावन बिल्डिंगान बोबाव जाता सोदतां चेडवाचें मोडें उदकाचे टँकीर मेवता ही खबर पुलीस कळयतून पुलीस चवकशी करता सगळी चवकशी जाल्या उपरांत भुरग्याक ते धरून वता पुलिसेन त्या भुरग्याक पळय विचार केलो सांगितलो त्या भुरग्याचो कित्याक जीव काडलो ते भुरगें म्हाका मानशी म्हणून हें आयकून म्हाका राग येतालो माय पाय सांगल्यारूय माय पाय कानार घेनासलो तुमी जाणात एक भुरगो कितलें सोंपतलो देखून रागाच्या बारान त्या भुरग्याचो हांवें बरो सुदार केलो देवाची रोजना आपल्याक बरें रूप दिला म्हणून आमी दुसऱ्याक शिणो पावना आमची भुरगीं सुख्यो आसता आमी आसोंक पावना वतलोच कापून शेताय गळोक तर उपरांत रोडो फायदो वाचोना सांगा म्हूण जाय आगार रागार कोणाक दोळो दोरात तुमी तुमच्या भुरग्यार ते पोरी भुरग्यांच्या आगार गोरजे भायर घाली नाकात बागाराक लागून गोंयाकार जाल्यार मारेकार तितल्या भुरग्यांचे जीव पासून काडल्या शिकार भुरगीं ती नेणार आसतात पूण तुमी जायनाकात नेणार भुरग्यांक बरी लेक दियात आज पडून मागता उपकार
Yes. Yes, sir. Yeah, I understand. Yes, sir. Okay, sir. Yeah. Officer Smith, there are orders that we should hang around with get threatened with trouble. Do you need to leave the back over? I think we should go and check. I think you check. So what we'll do is right now, we'll go to the round the one and come back and see if we can go around there. Alright, let's go. Come on. आता समजा डेलीला फोन केला जाता तिथल्या वेळी येऊ म्हणून जेव्हा मी ड्युटीचे लॉक आहे होता म्हणून साहेबा तूच म्हाका पाव साहेबा हाताचा पावसात सोडवायचा हाताचा तो सोडवायचा डेरिक तू कामाकडनं स्वागताने मला सांगताय जेरमी किती बोलताय तुझ्या स्वतः कोण करतो जेरमी तुझ्या स्वतः कोण करतो जेरमी आमचे परिचय जेरमी राहून का जीवाशी मारतो जेरमी Ready, how can I seriously मारो ready? How can I seriously मारो ready? आम्हाला पण बजेट खर्च कमी मिळतो ready? फास्ट होऊन लोक जाऊन गेले एक किती गेले अरे आता सर माझा फोन केलो तू ड्युटीचे लॉक आहे होता म्हणून आणि गाव का समजमात म्हणून येतात पण हे प्लेन किती गेले हे प्लेन किती गेले हा सर लोक जाऊन गेले मग बोस ready मग बोल खाली आमचा किती बॉडी सोडवायचा पासेस काढलो कुठे वेळ म्हणजे एफआय ऐकून ना आणि फोन करून तुझ्या वाईफ बघू माझं कोणी ना किती करू माझी माई किती करू या वेळेला किती करू पुलिस मला वाचले पुलिस Police! Stop right there and drop your weapon. I said drop your weapon, sir. I said drop your weapon, sir. Drop your weapon. What's happening around here, sir? Sorry, sir. Never right to remain silent. Whatever say, whatever do, we'll be having instruments call of law. You get a lawyer first and now move on, sir. You have to I'm not a policeman, please. I'm sorry. I'm not a policeman. Please, try to understand. I'm not a policeman, please. पहिला मला तुला बीबीसी न्यूज पहिला मरे एका गोंयकारान दुसऱ्या गोंयकारान जीवेशी मारलो तुझे नशीब तू गोंयान आसून धरून तर तू घटना दाखवलो न्हू काय जीवेशी मारपाचें तें I told our Sadi to get horoscope like that. There will be murder in London. That's why I ticket काढे. Daka कोण मारते रे नाव कोयते रे Daka कोण मारते रे तात्या गोप्त्यात गुंते रे आणि ताका लंडन ब्रिजांतल्यान शेवटून मारते आणि मागीर ते मरते रे म्हणून जाल्यार ताका व्हडलें नुस्तें येते रे आनी खाते रे बरें मेवलो आमच्या आफ्रिकाचे ते रे गांव के रे मरे. नुस्ते आणि हापाला त्याची दाद जाई म्हणजे आहे. IPL वर त्याची सांगते एक पदामा खायला बनवाते आमरे सो पामा होईला तिका बियर मान नुस्ते कडकाना उजो दिसतो आधी कास्ता मार पडबा आणि कोण फोन मला लेका पहिले हाय दौरा आहे मला एकले हापरे आले कितको जे घुमले कासमा घुमले काय ने तू कापासाठी पाहिजे तुम्हाला त्या कापूला बाबा कशा तू काढली बरोबर आणि त्याका धुले आणि पिंजऱ्यान घातलो तो कितें पॅरलायट म्हण सांगलो He was like a carrot and I पंपकीन right. In Konkani, what do you call pumpkin? pumpkin gorduti Yes. dudi gorduti Yes. How good do this? How good do this? वॉक ब्राऊन असतात oh gorduti माळ्याचे आलो सूर्याला की खबर सोडी देवाशी गोंयकार मारी जातो बाबा हेच म्हणटा हांव आमचे गोंयकार आजच्या संवसाराक शिकवलेले आसा आमी एकामेकाक आदार करूंक जाय आमी निर्दुकाय करूंक पावना आमी जेन्ना दुसऱ्या देशान आसात एकामेकाक आदार करूंक जाय पूण आमच्या गोंयकारांक कितें जाला कोणूय दुसरो वयर सोल्लो नाका कोणूय वयर सोल्लो न्हू कारण ते मागीर काळजा दुसरो आसता नोसाय रोड जाऊन लांडू ते ना प्लीज तुवें म्हणा हांव तेका सोदवायता लिसन डोंट मायंड माय ब्रदर इज लिटल हॉट चॅट Yes, because he's
not naside. It is naside. Naside, that means in English it is jealousy. Yeah. Yes. Yes. The bones are jealous of each other. Yes. I'm Kashori. Right. I'm Auntie Kacharo. Right. United. Yes. We help each other in life. But we cut each other with knife. आमकां सोय आली बायकांना एकामेकाक जिवेशी मारून पुन्हा काय जाता आमकां जेलसीक लागून आनी तूं जाणा ब्रदर जोरी तर आले कोणें दुसऱ्याक जेलसी मारलो न्हू ताका ती क्रीम केन्नाच पचोना ताका एक दीस देवाची खास पाव जाता मागीर तो पिसो जाता पिसो क्रीम गेला पिस्ताला हय ब्रदर पण आमगे बाण कोणाची क्रीम गेला तो इतको पिस्तालो तो आय ब्रदर ताका लागून पिसो जावना आमच्या भावाक तुझे सासूमाय काढलो त्यावेळी काढला जाल्यार तुझी सासूमाय ते सगळी ड्रेस काय घेऊन ती पळोवन गेली आणि ताका धोको बसलो सिटीमेंट जावन तो पिसो जावन पावला हेजे हांव मायक लागलो बिकॉज ऑफ युअर मदर Very bad one. Maka tisho rav hai. Asti kasranon tisho mutba mental kara. Mental. Feel very sorry for me. My half father. असो otto पाहिजे हापादर मग हो दानी पाय असतात इंसानी पाय इंग्लिश इन हाफ फादर म्हणजे काम बोलतो पण आमची माय जे आमचो पाय घेता काजार जाता आणि घरात आमकां दुसरी माय आसता आमी कितें म्हणटात चवथी माय आनी जोरी तर आमची माय परत काजार जावन आमच्या घरान आमकां दुसरो पाय आसता ताका आमी म्हणटात चवथो पाय इंग्लिशीन ताका म्हणटात हाफ फादर आणि हे पाड पडाय हापुले अटॅक पडाय ते पाहिजे पडाय एकूण वाईट आठ पाणी हमराचे राजाराम येलो तिंगायलो म्हणा तो इंग्लिश म्हणून मागीत ते काय ना ब्राजर इतलो मिळण्या पडाय आणि जावयांकूय ब्राजर इतलो पडाय हा दिस इज ऑल पताय मॅन पताय What is hospital? Hospital is no hospital. What is hospital? Hospital means exhibiting your body from the grave. Exhibiting your body from the grave. What? Yeah. Yeah. I'm married? I don't know. I'm married? Yeah. You are not Who married. Garayo? You married. Who Martha Garayo? Yeah. I'm too content. I'm married. Oh, Chomeo! Hebrew to eyes and from Gero. आपल्या इष्टात फिरवीसी उमो वंदागाला नंगलो तुझ्या घरात वंदागा करू जायलेली सगळो सांभाळ केलो इष्टा सांगून वंदागा सिटी हे पळोवन तुझो जीव शिरालो तुझो इष्ट मुखारी जाऊन तुझ्या गाठ
माझे विश्वास करूच जाय आमचो एक चेरोडीक लागून आसा म्हणलो माय अरे हांव तुका कितले फावटी सांगताले दुसऱ्याच्या बरोबरीच पळोवं नाका म्हणून आतां तो म्हाका लंडनाक परत पावतलो काय देव जाणा ताचे बरेची आनी देवाचेर विश्वास दवर म्हजो विश्वास नापास जाला म्हाका आतां एक मिनिट पासून घरात रावूं नाका हांव चल्लें म्हज्या घरा तशें करिनाका मातशें पासियन्स कर देवा लागीं माग त्या वेळार देवा तुमच्या मागण्यांची गरज मागण्याची गरज ती तुमकां म्हाका तुमी कांयच सांगू नाका तर तुका स्वताच चूक जाय जोरी तर तुझा गोरकार दुकान पडलो जाल्यार ताच्या दुकान वाटो घेवपाचो ना तू कोणें मागून घेतला तुमी म्हाका कांय सांगपाची गरज ना होय तुम्ही बायले त्रासा जाता फक्त चूक बघू अगं जेन्ना तुम्ही इगोचे सत्व साकारण्यात येता तेन्ना तुम्ही सांगप जाय आपण फक्त चुकान जाता चला म्हणून किलो जुनाने दिवून तुम्ही दुसऱ्याचो बरोबर वाट कित्याक घालतात तो पयलीं तुमी शाळेपणाचो म्हाका सांगला ना हांव कितें करता तें हांव बरें जाणा अरे तूं जाणा कितें करूंक जाय तें जाल्यार पळय रावता कित्याक कोण बंद कर आनी ताका रेस्पेक्ट दी तूं ताचे वाग धरिनाका तू मातशें सुसेगाद रावपा म्हज्या आनी सुसेगाद रावंक जायना हांव चल्लें म्हज्या घरा अगं वेता जाल्यार वाच कर फुडें सांगता वेता तें बरें आसा पोरोच्या घरान भितर सोडचें ना मागीर कोण बाबा तुम्ही मुगी कित्याक रावनात माय जुनी तर तें दुकान आमच्या सांगाताक ना जाल्यार ताची आनी आमकां गोश्टी गरज माय असले वस्तूंक लागून कितले गोवागे पडलेले आसा जाणा तूं मातशी शांत राव आमी देवा लागीं मागुया सगळें सारकें जातलें असो कुतूचर कसले त्रास काडटा म्हणून देव जाणात ह्या गर्भात सगळी आमच्या गांवची खबर सगळ्यांक त्रास पडल्या आमी सारकी लॉजीक पडला माय राज येता जाल्यार घेवन दी ताका ते बघून सुकात काजा जाला न्हू माय असल्या वस्तूंनी काजारूच जावंक पावना माय ते आनी ते म्हणटा आपल्याक फकत लंडनाक वचोंक जाय लंडनूच वचोंक जाय म्हणून ताका इतली उमेद आसली जाल्यार लंडनाक वचोन खंयच्या फॉरेनरा लागीं काजार जावचें आसलें हांगा येवन कित्याक म्हणूंक जाय आसलें माय तांचे दूर घेतोच ती मागीर आपलो रोग दाखयतात कोण रोग भोगवता रे हांव चल्लीं म्हज्या घरा बाय माय वेता जाल्यार वचोन दी ताका ते सिरवाक काजार जाला न्हू ताका खंय सूख मेवता तें सोदून भोंवून दी कितें काय करीत नाका सगळें घेवन वच नाजाल्यार हांव ती काडून भायर मारतलो राव गेट तुम्ही कित्याक रावनात आता कोण पावतलो माझ्या पुताची सुटका कोण करतलो आमी देवा लागीं मागुया माय देव आमकां पावतलो आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय माय देवाचेर म्हाका पावट आसा देव आमकां पावतलो समज आनी माझ्या पुताची सुटका दितलो देवाची कसलीच गरज ना देवाक जाय जाल्यार गाडयेचो दोंगर करून जाता आनी आवड नासल्या मनशाक देव केन्नाच रडी माझो खूब त्रासान पडला कितें करूं हांव जाणा मारया बाय तूं जावन आसा एक देव बिरांतीची वस्तू रे तुवें तुज्या पुताक बरो रस्तो दाखयलाय पेल्याचो मोग करूंक शिकयलाय एका वेळार हांव उद्दिश्टाक सांगलो तेन्ना तुवें म्हाका त्या उद्दिश्टाक पावलो देवा म्हाका वार मानिता हो सुरेख म्हाका दिलो म्हणून तुज्या आदाराक पाव तूं कितें म्हणटा तें म्हाका कांय समजना तुमच्या पुताक सांगा मुतीन आमी गोंय घेवन येतली हांव आनी मुली तूं लंडनाक वता आनी तुज्या पुताक घेवन येतली म्हणून बस तूं म्हाका पावय नाजाल्यार आमचो कोण आसलो हांवें तुका सांगलेलें न्हू देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय म्हणून थँक्यू अंकल आमचो भाव आमकां परत मेळटलो जरूर तुज्या भावाक हांव हाडटलो सगळे उपाय घेवन तुमचे वेगळे ताका पावयतलो येना काय तूं मायचो बरो सांबाळ ओके जल्मा तुका चोडान चोड घेवन बरें कर तूं जाय तो आमकां तुजो आदार अशें कित्याक उलय म्हाका बाय हांव सदांच तुमच्या आदाराक आसा कित्याक हांव तुमचे फावटी उलय म्हजो बॅग सांगून खारें काका कित्याक तो आतां जियेता न्हय म्हूण एक लंडनकार पूण एक नेक्स्ट गोंयकार
सांगत गेला आम्ही ताचेर पातळून आम्ही देवाची मागोया माय रडो नाका आमच्या बाप देव सारखं आयकलो हे म्हणजे काय म्हजो पूत म्हजे नदरे भायर आसा तुजो कसले त्रास काडटा म्हणून देव जाणा ताका अजून खबर ना ताची बायल घोव सोडून गेल्या तरी आमकां आमकां खबर दितलोच आणि जरूर तो कितें ना कितें उपाय करतलोच माय देवान बेगीनूच म्हज्या पुताची सुटका केल्या हांव जाणा जेरी आमकां आमचो उपकार आसा बाबा देव ताका घोटाय दितलो आनी तो जरूर म्हज्या पुताची सुटका करतलो आमच्या भावान सदांच तुमकां बरें चिंतता माय ताणें जेरोमीच्या वायट जावन ताणें लंडनाक व्हरोप ताचें बरें चिंतून ताणें ताका व्हेल्लो नशिबाक पडलो माय तुमचो पण तें बरें चिंतता ताका देव सांगिना माय ताणें ताचें बरें जावंक म्हणून ताका व्हेल्लो तुमी पावट बोतेच काडलें हांवें स्वप्नांत पासून चिंतून नासलें अशें घडोंक म्हणून बाय रडो नाका बाय म्हाका देवाचेर विश्वास आसा आमच्या बाबाक जरूर सुटका मेळटलीच कारण तो दुसऱ्याचे बरें चिंतून गेलो देव नीट करतलोच बाय आनी म्हाका खात्री आसा जेन्ना बाब म्हाका सांगून गेला ताची सुटका करतलो म्हणून पूण कितें करूं हे गांवचेर काळें दे आतां तूं येवन मातशें जिवाक म्हाजें बरें दिसलें तुजी बाय मातशी सोदमायली हांवें तिका कितली सोदमायली ती जर ती रडटा रातची ती न्हिदना आमकां भिरांत दिसता तिका कितें जायत म्हणून आगो बाय आयक मनशाच्या जिवितान सूख दूख येतात आमी देवाचेर विश्वास करूंक जाय देव आमच्या आकांताक पावतलो आनी तूं उगडास कर तूं ही विकासावा घेवन तुजी जिवाची हालत करी नाका ह्या भुरग्याचे जीव देव निर्मी नाका फाल्यां तुका कितेंय जायत जाल्यार ह्या भुरग्यांचो फुडार कितें हें तुवें चिंतलां कितें करतलें सगळे वाटेन लज सुनूय घर सोडून गेलें मात जाग ते सुनेचे हेच म्हाका राग येता तांचो तेंची आवय बापूय ताका कित्याक काजार करता तें समजूंक नाका असले चेडवाक काजार करून फावना तांकां म्हणटा तो गोरो दाणयेचो कूट दिवंक जाय हितून ब्रेकीन कुल्या विश्व अंकल ताची खबर सोड तूं सोबत सुखाच्या पायण्यार दवरूंक जाणार हांव ताका घरांत केन्नाच घेवचो ना व्हेरी गुड हांव सगळी खबर एकराक सांगतलो गुड बॉडीगार्ड अशें म्हणून नाके बाबा तें नासता म्हणून तुमी नाचो नाका तुमी ताका कांयच म्हणचे ना कितें करतली कितली जाल्यार घराची सून हांगाच म्हाका राग येता बाय तुजो कितली जाल्यार घराची सून तुवें तुजे सासूमांचो कायदो सांबाळलो तिणें आपल्या सुनेचो कायदो सांबाळूंक नाका आसतलो तुजी आदाराक हे वेळार ताची गरज पूण ते सोडून गेले विश्व अंकल आमचो भाव त्रासान पडलो म्हणून ते जाणा आसतना होय बाबा आमकां सांगात तुमचे बोलतेची हें गोल सोडून गेला कितें करूं ह्या सुण्याची शेपडी वागली ती वागलीच शेवटी ते केन्ना बरें व्हरून पावचें ना विश्व अंकल तें सांग आमकां आमच्या विमाची खबर कोण दिता आयक बाबा मारियाबाई तुम्ही कांयच भियेनात नाका जेणे जाता तितले उपाय घेतात काल ताणें लंडनांतल्यान आमकां फोन केलो आनी ताणें सांगलें की तुमकां वचून सांग म्हणून माझा पोटार गेलो हो तो बहुत जरूर होता सर सुनता और मला दिसतं होता जरूर सुनता तुका चोडान चोड देव बरें करूं आमचो आनी कोण आसा देवाची वाट धरूंक जाय देवूच सगळें वयता बाय तू आनी चिंती नाका हांव जाणा तुका कितें भोगता जोडेंतल्यान व्हडल्या म्हणूनच ते भोगता पूण कोणें तुमकां सोडल्यार हांव सदांच तुमच्या सांगात अरे भाई वो तो बहुत सुंदर लग रहा है खाता म्हणजे वेळात त्याचा जाय तो लंडन ट्राय होते हवे तर नाव देऊ ना कारण आमचे सत्याचे गोल विकून तो लंडन ठेवलो जो बिना तुझ्या मुलाच्या अरे तुझ्या भावाक वालोर आदींचो आपण लंडनकार म्हणून गोरवान सोंसतालो पण आयज तो गोंयकाराच्या आदाराक पावता सांगांक मागता हांव तुझ्या भावाक
आम्ही देवाचेर भार धरूंक जाय खरें देवाक केन्नाच जायना आनी म्हाका जेनी बाबाचो उपकार आसा आनी हांव जाणा की जेनी बाब म्हज्या पुताक सुटका दिली सलामतीन ताका म्हाका सोंपाक हॅलो जेनी सांग कितें जालो हांव मारिया वायट आसा सांग कितें जालो फ्रेडी कितें जालो सांग हालो किती झाले कोण गाठ झालो नाव सांगपाचे कॉम्पिटिशन कळलं आता तू तुझ्या तुझ्या नावाची गरज म्हाका ना आणि तुझे असले दोदीरे बायलेची गरज म्हाका ना रस्त्यार घुमतेले बायल हेतून म्हाका म्हटला इफ द कॅप फिट्स यू वेल इट तुला हे चॅप्टर फिट जाता जाल्यार तूं घाल तशें जाल्यार हें तुजें चॅप्टर म्हाका फिट जायना तुका फिट जायना जाल्यार तुका आनी म्हाका कांय ना तूं वच कुडतरी मायना अरे भेट द्या तुका पळय रे तूं आंकवार सोडटा तुजे लागीं एक चेडू बघून ना काळजात जावं लॉस तुका लॉस म्हाका न्हू हांव काळजाक जायनासतना बरो एकटा जीव सदा शिव म्हाका कोणाच्यान कांय चिपळोवंक जायना लॉस ती तुका तूं एक साक्रामेंटाची बाय दुसऱ्याची तूं एक साक्रामेंट जोडलो देवा मुखार आनी सोपूत दिलोलो आपण आपल्या घरकाराक सुखान आनी दुखान वांटो घेतली म्हणून फकत सुखानूच वांटो घेतला दुखान आयले म्हणटच तूं सुड्या भाशेन रस्त्यार भोंवता म्हणून दवरिले अरे लॉस ती तुका कापास आसा जाल्यार काळजात जावं आनी कोण तुजो फुडार खंयच तुजो फुडार जरी तर तुजे भाशेन म्हाका एक घरकान मेवली जाल्यार म्हाका न्हिदचो पडटलो कमेच्या घोडार वीज तुका पाड पडलेल्या आगो कितें फुडार कर म्हणटा अरे तुजे लागीं कोण चेडू कासार जातले आगो तें दवर कोण जातले म्हज्या मोगान जायती चेडवां आसलेलीं कॉलेजीक वताना एकल्यान दुमेन म्हटलेलें चेडूं सोपीत सारकें पळोवंक आशिल्ल्यार राय पान दिसतालें म्हज्या मोगान सारकें पिशें जालेलें आनी बरें विस्वासी चेडूं आमी जायतीं वर्सां मोगान भोंवली म्हणून म्हजे मायन पळय म्हाका सांगलें त्या चेडवा म्हाजी काजार जावं परवानगी दिली आमचे सिव्हील मॅरेज जालें आमच्या रेस्पेराचेर सगळें काडायलें हांवें सूट शिवलें फाल्यां म्हजें काजार म्हटल्यार म्हाका आयज फोन आयलो सासूमांचो बाबा यो आनी तुजे फुडाराचे गोरकांनी जाप कर रे ती सिरियस आहा म्हणून गांवा देवानी जाप केलें दालींग दुमेन आमेन दुमेन मेली हय दुमेन मेलें जें सूट हांवें ओकले रेस्पेराच्या दिसाक न्हेसोन म्हणून घातलेलें ते हांवें मागीर ओकलेच्या मोरलांक घातलें कॉलेज ट्रॅजिडीक तेन्ना पळयल्यार अशें जावंक फावनासलें तेच पासून हांव देवाचें शीर करता दोनिया तूं विस्वासी व्हंकलांक वखता आनी बेविस्वासी घरकांनी कित्याक दवरता युअर ऑप्शन्स आर कोण बनेगा रोडपती युअर ऑप्शन्स आर आंकवार चेड्याक नाडू काजारी चेड्याक नाडू ओ पिश्यांक नाडू ओ म्हाताऱ्याक नाडू सॉरी देर इज नो लायफ स्टायल यू शेट अप ब्लडी हनी मी अरे तुझे भाव काजार जावंक नात रे ताची देख घे रे हय भावाची देख घे भाव काजार जाल्यार खरें पूण म्हजे भाव बरें सुखी आहात संवसारांत सुखी आहात काजारी जिवीत सुखी जियेतात ते व्हडलो भाव काजार जालो तेची बायल पळोवन गेली तो मेंटल जालो ताका लोक येना बाबा कावळे भियेतात तें जिवीत ह्या मनशाचें जिवीत दुसरो भाव लिप्रू तो घरान घेवन आयला एक हांबरू न्हीद हांव
एका टीव्हीत म्हणतात बघ कायदारी टीव्ही घे नाका झाली आणि त्याला लागून आमच्या घरात आमच्या भाड्यांची चुली चुली कोण गेली म्हणजे वर्गानी तुम्हाला सोडून होईल पोहता तुझी बरं नाही होय तू माझी वर्गान तू गोरी झाला किती झाले आय लाईक गोरी गरी गरी पान फुलासारखी छान गरी गरी पान फुलासारखी छान दादा मला एक बायको हाय दादा मला एक बायको हाय तू गोरे झाला अंगात सोडणार असू आम्ही सोडणार ना तुमचं सोडणार ना दॅट मीन्स तू अंगात फेअर अँड लवली लावून भरून झाला आय नो फेअर अँड लवली that's why I'm treating right but I don't care oh my God like oh my आमची बरं नाही माझ्या माझ्या बसून द्या मुझे तू मेरी बीवी है त्याची बरं नाही तू मेरी बीवी है आजा आजा तू है प्यार मेरा वल्ला वल्ला इनकार तेरा आजा 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 तू भाग जा
संसारान सगळे बाकी आमी हे थोडे मनीस गोंयाक भिजता एक दीस हांव मोटोर घेवन वेताना एक चेडूं म्हजे तायलीत मागोंक लागले मोटोर म्हणजे ताका तांबून ताका मोटोरान घेतले सांग चेडवा तूं खंय वेताय तुका खंय सोडून ताका विचारलें हांव एक धंदो करपी चेडूं तुका भाय खंय सोडून तें सांगोंक लागलें एक दीस हांव मोटोर घेवन वेताना एक चेडूं म्हजे तायलीत मागोंक लागलें मोटोर म्हणजे ताका तांबून ताका मोटोरान घेतलें सांग चेडवा तूं खंय वेताय तुका खंय सोडून ताका विचारलें हांव एक धंदो करपी चेडूं तुका भाय खंय सोडून तें सांगोंक लागलें उदला चेडवा ती आयकोन रागान बरोवन ताका सांगलें तें म्हणून म्हज्या जिवितान तूं पयलो मनीस तो भायर मागता मेवलेलें जेवण वगल्या वखदार हांव करची नासली तुजे पोरी ताणी दाखयलें दोन मनीस कोण दोळ्यांनी म्हज्या दुकां वावली त्या गोरी चेडवाची कथा आयकोन एक पोतोरी चेडवाची आशा दाखोवन ह्या चेडवा पांय बंद करून घेताली पुलीस देखीची खबर सोदत आनी थंयसर रेड मारली रिपोर्टर फोटो काडटाना वखदोळें मागोन चेडवान तिमी घातली पूण त्या रिपोर्टराक नांव जाय आसलें देखून ही खबर ताणें पत्रार छापून हाडली एक पोतोरी चेडवाची आशा दाखोवन ह्या चेडवा पांय बंद करून घेताली पुलीस देखीची खबर सोदत आनी थंयसर रेड मारली रिपोर्टर फोटो काडटाना वखदोळें मागोन चेडवान तिमी घातली पूण त्या रिपोर्टराक नांव जाय आसलें देखून ही खबर ताणें पत्रार छापून हाडली पेपरार फोटो छापतूच त्या चेडवाचो फूट उक्तो जालो धंदो करपी हें चेडूं म्हणून सगळो लोक ताच्या तोंडार मारतालो नांव तर म्हजें पिड्यार जालां सारकोण आतां म्हाका आपणायतलो देखून म्हजें घर सोडून कुडीचो धंदो करून हांवें निजो केलो चुकलेल्यान आमी बोगतोळें दिवंक जाय हें आमकां मेवता कामां मेता मारया माताले नाकातून बक्षिल्ली स्वामी जेजू क्रिस्ता उडार आपलो विमान नाकाय हात जोडून मागले देखून त्या चेडवान पूण जिवीत दिवचे बोलले चेडवाची वाट लायली गोंयाच्या रिपोर्टरान त्या पुलिसो त्या रिपोर्टराची तोंडो करताना ताका बोयमेवलेली दोर ते कोणी कोंकरा शापचे नासले नातोरची दुनियार गो आपण तो पेलो म्हणून तोंडाक पेल्याक तुज्या काळजान दोर तेच ना देवाचें बेतांव वाचोन त्या थोमाजान तुमकां आसतलो वालोर तेच ना देवाचें बेतांव वाचोन ह्या संवसारान तुमकां आसतलो वालोर मडगोंकार BBS and your mother. तू कोण एका इस्कॉलच्या भुरग्याची पेरंट भुरग्या
भुरग्याची पेरेंट तुमकां इंग्लीश मिडियम जाय आणि तुमकां मराठी मिडियम जाय तशें कित्याक म्हणटा तूं आमकां कोंकणी जाय कोंकणीचो व्याकरण ग्रामर पावला खबर आसा तुका कोंकणी व्याकरण हय. खंयचो तुमी हाडला तो अंत्रुसी व्याकरण अंत्रुसी ग्रामर ताशी खबर पडटा तशें कित्याक म्हणटा तूं आमच्यान चड बरें तूं जाणा तुमच्या हांव जाणा हांव जायतेच कितें जाणा जाणा आयक इंग्लीश ग्रामरांत पास्ट टेन्स प्रेझेंट फ्युचर टेन्स आसा हय हय बरें हय आता टू बी हाचे पास्ट प्रेझेंट आनी फ्युचर टेन्स कितें वॉज इज आनी विल बी हय ओके आता कोंकणींतल्यान टू बी म्हणजे कितें आसो हाचे पास्ट प्रेझेंट आनी फ्युचर टेन्स कितें आसलोलो आसा आनी आसतलो सारकें सारकें जाल्यार म्हाका एक सांग आशिल्लो म्हणटा तो खंयचो ग्रामर हा तो खंयचो ग्रामर ना जावंक ना नॉट टू बी म्हणजे नासलो हाचे पास्ट प्रेझेंट आनी फ्युचर टेन्स कितें नासलोलो ना नासतलो वय बरें जाल्यार म्हाका एक सांग नाशिल्लो म्हणटा तें खंयचें ग्रामर ओ असलो तुमचो अंत्रुसी ग्रामर तुमी आमचें सांगूंक सोदता आमी कोंकणी मुखार व्हरूंक सोदता ना तुम्ही कोंकणी मुखार व्हरोंक सोदिना तुम्ही जातीचेर बेता जातीचेर That's it,
सांगो नाका तशी करशील म्हण कायल्या लोकांक तुम्ही तुझी बेस्ट फ्रेंड सगळे डिटेल कव्हर केले आणि सोन त्या धरून ऍडव्होकेट केले नका मला पुरा विश्वास असा आमचा ऍडव्होकेट एकदम बरोबर तो फ्रेंड झिरो चुका दिलं तू रोज पाठी गोंयांत जावन राज्यात जावन रस्त्याचेर भोंवतालो रस्तो बाबो कोणूच म्हाका लागीं नसलो तेका मागीर बायपाकाक तेका नासलो म्हजो बरो प्रवास केलो आयज ताचो पूत कसो आकाशाक सांपडला आनी जरी तो ह्या वेळार आमच्या आदाराक पावना जाल्यार गोंयांत हॉटेलांत ताका तोड मागूंक सांगचें ना आमचें काम झिरो जातलें बाय ऍडव्होकेट प्लीज जाता वयचे तूं हांगासरल्यान आयलें आनी म्हजे इतले एक्सपिरियन्स प्रमाणे जायती डिफिकल्ट तोय कोण म्हाका लंडनाक जायती उलोवंक आसा आनी म्हजे एक मोठी एक केस हांव शिकलो आनी फ्रेंड सुट्टा मेवली आनी दुसऱ्या 25 वर्सांची Thank you very much. तुम्ही मोठे रेडी व्हायला फार आज ती एका पिंजर आसल्या सुगडाची सुटका दिली कित्याक कसलो गुन्यो नासलो ते सुगडे त्या पिंजऱ्यान पडले तोरो कित्याक तो हीच आसलो देखून ते सगळे ताका सुटचे पडले आनी ते वायट ताका सगळे पडले तूं जाणाय हांगासर लंडनाक मातशे पासून कितें जालें जाल्यार रोखडीच कोर्ट केस आनी ही क्रायम केस म्हणटो एकदम डिफिकल्ट जाला तो बरो वो वायट तें आमी म्हणून आसना पूण कोर्ट रोखडोच एविडेन्स आज हांव चड खुशाल कित्याक हांवें दिलें तें उत्तर पुरें जालें म्हणून हो पळय ताका देवया परत हांव येता म्हणजे येता कसली गरज पडली जाल्यार म्हाका फोन करून म्हाका विसरूं नाका ऑल द बेस्ट Thank you very much. Bye, Mr. Perez, and thank you very much. Sir, give us only 5 minutes, please. I think you can. So your friend will start now, right?
त्यावेळेला देवा भगवान तो समाधान करतो लवकर असे ताळले ब्लॉग त्या पुढच्या रुजून केलं आता भीती काय पुढं बोलचो पडलो कित्याक हे इंडिया न्हय ही लंडन हांगासून काय ते बदलूंक जायना म्हाका इस्कोलचो भितर रावना ओदीक बरो म्हाका जिवेची बांदलो तुवेंची वर्सां बोल दवरून पुढच्या कोदाम चिंतून जाय करच्या आधी उपरांत म्हणून फायदो ना संवसारांत देव आसा आनी देव जागे आसा बरी ताळण्यो आनी वायट ताळण्यो येतात स्वार्थांचे पूण जेन्ना आमचेर त्यो वायट ताळणी येता तेन्ना आमी देवाक उलो मारूंक जाय त्यो पयस कर म्हणून मोठे जाना आसतना आमी चिंतूंक जाय आमच्या गांवघरांत माय बाय भाव भयण बायल आसा ती आमची वायट म्हणून रावता हुस्क्यांची येतात आनी त्या भुरग्याचो दूर केलो तांचे फॅमिलीचो वयतालो तूं जेवण पडलोय तूं तुज्या फॅमिलीचो पयस जालो सांग म्हाका कितें तुका मेळ्ळें कितें मेळ्ळें तें सगळें करून तुका कितें मेळ्ळें म्हाका सांग प्लीज म्हाका सांग ते सगळे पुढे म्हाका चोर बोलता कित्याक तुवें आमचो एक गोंयकार भाव हो तुजे तुजे म्हाका सांगलें म्हाका सांगलें म्हाका म्हज्या पांय पडत जाय म्हाका म्हज्या पांय पडत जाय जबाब असलो तो तेतून ताचे सगळे अशें घडले आनी तुमी जाणा लंडनाक हांगासर इल्लेशे चुकीक पासून आमी सगळ्याक दिवची पडटा चल आतां तुका हांव तुजे मातशें विधी जाता पळय बाबा आमी प्रदेशाक येता च्या पुलिशे चोरी न्हय मस्तेकार न्हय मौजा करू जाता तितले बेगी आमी हांगासर पयस एकठांय करूंक जाय आनी आमच्या गांवघरा वचूंक जाय कित्याक परदेसांतले जिवीत एक चुरचुऱ्याचें जिवीत हांगासर एक दीस बरे भाशेन सारूंक आमी देवाक उलो मारूंक जाय ती म्हूण आमकां व्हड कुर्बानी पडटाय चल जाता तुजे बेगी आमी गोंया वचपाची तयारी करया चल बाय तुजी पासपोर्ट घे हे सगळे कितें घडलें दुनिया हे सगळे कितें घडलें शेवणीचो फुडार बरो जावंक हांवें ताका लंडनाक घाललो पूण हांव नवो जालो अशें कळत परदेसान आसतना दुरी नाकांरा एकामेकाच्या दुकान घेवया ना तुजी जिविताचेर आमच्या पडटलो काळोगा कसल्यो वायट सायड्यो येतात तूं देवाचा बरें चिंतून देवा लागीं माग आयकोरो गोंया वेता तुज्या दुकान घेनासतना आयकोरो गोंया वेता तुज्या दुकान घेनासतना Yes, boss! Wait! Muke baile, muke
माझी असं बायलांच्या गुलामला पडाय सारखीच गेले बायलांगे गुलामपणावताय पण मुगे बाय तुगे बागे गुलामपणावल्या ही स्वी बोल मने मुगे भान मुगे भावा मेळा वयता आणि राती पळता आणि टीव्ही झोपा होता आणि पायांनी पाय टीव्ही होता आणि आई काय जाल्यारो धावता राव रे मुके बाल मेंटल ढा होय आणि तुगली बाय ढा तुगे बापाने मरे कोणा डाग होता पण मुगे बाय आती डाग आणि रातभर मरे सोंगेला आणि मुंडा परवानी होय काजार नुसत्या बाजार म्हणून पाठी आपल्याला नुसत्या तुझे बाय म्हणाल सांगा सारखे पाठी ए समजा पाहिले त्या मुना का गेले आणि बरं त्याच्या मला खूप वचरा दिसत आहे एअरपोर्टात किती सांगता बाबा एअरपोर्ट मिळाले सदा मिळाले आपल्या सारखं वाक्य म्हणून आणि त्याच्यामध्ये फुरकीपणा असून याचं स्वप्न झाले आपण प्लेनात बसून फॉरेन कंट्री होता आणि फॉरेन कंट्री मिळाल्यामुळे ते सारखे पीस खातात आणि मग स्वतः येते लंडन वर म्हणून लंडन आई सारखे लंडन आपल्याला त्या काही किती लंडन होता सारखीच गेले आणि मध्ये कादा सारखाच रस्ता पडला आणि माग मध्ये सारखे टेन्शन झाला मुझे घरका निपला आणि गेला भावाला प्रेम थांबला त्याच्या शूटिंग चालू लावी शिमला आणि मग सारखे टेन्शन पट्यान बाय मुछाडला देखू पूरा आत्मा हुचमाडा मुला इंदा सारखं गाडू No, Garu, what is girl? You tell me girl. What is girl? Chiru means. Chiru means a girl. Garu is the sister of Chiru. Sister of girl. Okay, fine. Now you tell me, who's Chiru and who's Garu? Namasha, despite time. Now this Rosh, wife, is Chiru. And you, Garu. His wife's sister. What is she? I'm Garu. Chiru, Garu. He's my brother-in-law. Happy to meet you. Ross? Course Ross. He's my brother-in-law. Tushiru and Kakaru. Simla, Simla.
ना तो म्हणटा त्याची गळकानी वयनी तर पेटीवर सकाळ लढायतली ओय ओय अशे कर तू ते पेटीची उचलली नी तर मी तर फुक्यात किस्त करताली पण गेला का करंट चढताले मागते ना गो मागतो जागो आज गाड्यावर पेटी देऊ प्रदोन पतळ म्हणे खाले रे जागो किसिंग 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 करत कंटागे तू तरी खा म्हणजे
नगर मारल्यार म्हाका सुट्टा ड्रम रे मोदी पॅशन सोडून कितल्या गड्या फुटात रे मोदी पॅशन तुम्ही केन्ना सोडूंक ना कित्या रे इल्ले इल्ले मोठे पॅशन फुटता ह्या तेंपार ह्या पोट्ट्या फुडार कितें जाय हिच्या मुखार चुप राव कित्या उलयनाका तुमी मागार आमकां जायते आमी कोत्याल्या तूं कोण करूंक मातार इल्ले इल्ले मोठे पॅशन फुटता ह्या तेंपार ह्या पोट्ट्या फुडार कितें जाय हिच्या मुखार चुप राव कित्या उलयनाका तुमी मातार आमकां जायते आमी कोत्याल्या तूं कोण करूंक मातार Casa muy paula está polo sacandado Mujer no dormale está mujer en socorro Ate nodor male roz inda sulpulla bedo kata sarate kai ko bonasar corredo Se vitor que tem a polo cataloga Ai tu que chepa tomala está culhado Lodi kali na kaya unya ko baik raga Dusre ka koi dolan daya ta mata baga Se vitor que tem a polo cataloga Ai tu que chepa tomala está culhado Lodi kali na kaya unya ko baik raga Dusre ka koi dolan daya ta mata baga Motivație licent pomok zacieriani Tuka peșen soptat nalea polo câțai bawani Inda kite lista sonso aja magyani dikireti dari sonsar motok na bawani Moja kaise onak punya wajah godan ya tantai Aja kaise onak punya lista amle sebai Peșen mon puru ke kuta sampai Peșen bisa tancekal sambil uzai Moja kaise onak punya wajah godan ya tantai Aja kaise onak punya lista amle sebai Peșen mon puru ke kuta sampai Peșen bisa tancekal sambil म्हणजे काय कॅरेक्टर सोडून राहिलेले तुझे बरी जर्मनी वयता आता मग कॅनडाचं जर्मनी करताय होय का आई शपथ घे तुझी पायाची शपथ तुझे विश्वास ना अगो तुझे आहे प्लेनाची तिकीट गाडी जर्मन करपाची ओके क्लिअर पडला आहे नाही आता गोळ्यात तर आम्ही प्लेनाच्या बसतो नाही 2 वरांतर आमचे प्लेन सुटतोय तुझ्या तुझे विश्वास ना विसरूच सगळे असं सोडते का बरं मग एक सगळे जर्मनी गाव का सगळे It is heaven. खाली म्हणताय It is heaven. Heaven. कशी जाते मग हेaven करताय तो heaven आता. म्हणजे आई एवढं लहान असताना मग सांगताई म्हणतेस वर्तकच हेaven वर का म्हणलो पण तू मग आता हेaven करताय गे काय बा मला समजून बोलती किती तुला अगं सॉन्ग ना की तुला इथे समजले असं ओके विषय सांगता विषय विषय झाले आता हम रांची वाट प्लेन होता है ते पार सब कैन प्लेन बाबा नाकी रात काय होय जोडन कपली गे काय जेवणा पडा
प्लेन म्हणून बॉम्बे टू गोवा बस म्हणून काय आगो ती जेवण म्हणून सगळे प्लेनाचेर आसा थांबपा आनी मारत ना वयर थांब नाही ना 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 सगळे मेळटा मसाला डोसा मेळटले गे ट्रेनाचे ओळखी हॉटेलां म्हणजे काय आगो ट्रेनात खबर मसाला डोसा न्हू इडली सांबार इडली चटणी वडा सांबार सगळं मेळटा आणि वयर पावतकच हे झालं जाल्यार खाली करपाची आगो प्लेनाचेर 1, 2 आणि 3 जाल्यार बसून अरेंजमेंट आहा टॉयलेटा लायन आसा भितर सगळें मेळटा एवढें तशें जाल्यार प्लेनात रावया गे प्लेनाचो रावया तूं सांगता प्लीज नाका जालो उलय नाका तूं एक पयलें सांगता म्हाका मुगेली आदली गोरकान सोड गेलो म्हूण हांव तो प्लेन आवट जालो तुजें तूं आनी लोक अशें ढा करून पिस्टॉल घेवन मारून भोंवतालो तूं म्हजी जिवितान येयलें आनी हांव बरो जालो आतां तूं नाक जालो पैशां मागिता नाका हांव परतून आवट जातलो खाट पुरतलो आनी परतून मेळटालो पावतलो रड कितें आलो आगो रड कितें तू फर्स्ट टाइम झालं म्हाका कितें सांगता म्हणटाची ट्रेन वयर थांबय म्हणटाची हांव जाय मागीर पत्र बरोवन दवरले गे तुज्या बांगड्याक पत्र म्हणजे शीत बरयली वर्गार आगो कितें म्हणून तुज्या बांगड्याक जर्मनी वचून सायबा बघो सोसून पडती आगो अशें कितें जाल्यार तुवें तो आतां ती चीट वाचल्यार रावता मागीर ती घातली कोणी तो आनी रावन आगो बाय तो आगो जा एअरपोर्टार आतां बरोवपाक आनी मागीर हांव रायणार पडो वाड्यार पडो अशें करुया आतां रावची न्हू आमी सोमतें इमिग्रेशन चॅक करुया प्लेन आमी धरुया प्लेनाचेर बघ कसो बस काल चॅक करुया म्हणलें इमिग्रेशन असं पुरो उडपी हॉटेल समजा आमी इमिग्रेशन सोंपताले चल आमी या बेगीन लास्ट प्रश्न विचारतो आनी लास्ट प्लेनाचेर तिकेट चॅक करपाचे कंडक्टर आसतलो गे तुजो पाय आसतलो Please, I beg on your bed. What? I beg on your bed. Listen, Nalaika, please don't leave my brother. You know my elder brother has become mad, and if you leave him, he will also become mad, and then our house will become mental hospital. I'm leaving your home. No, I beg of you. No, who just a mental brother? This I grab with the Jew cutter. This I grab them on a very much sutta. Hey, आमका सांगता नालायका काय म्हणू नका. दिसाचो तो तुका वेळ मागता हा मागून घेता रातचो तो पाव तुका वेळ मागतलो. रातचे तू आमकां दिश्टी पडना. फक्त घरकार बाबडा राती तू म्हूण सजमोन बेराला खाले बेराला वेळ मागना. आमचो ब्रदर ऑर्डर जालो सारकोच तो रस मरे अरे रॉस
तुझी मेमरी जाली लॉस ते डिजीज कंटिन्युअस झाले ना मरे आपको ऑफिस झाला ते तुझे ब्रदर आहे काल रोज तुझ्या बसता के भाव राको येलो आंगलेलो दिना दोलो आणि बायले पण पळून गेलो मुके बाप के बायले गेलो तू कसा बरोबर आहे चीट बोलतो गेला चीट बुरेल्या प्लीज आय बेग राची का माझ्या मगाळ आदल्या घरकारा एक्स हजबंड तुझ्या हॉट ब्लेडीर माझ्या प्रेमान असलेल्या काळजात एक आनंद भरीत कळवणी माझ्याले घर हांवें तुझ्या नावात केले गुड न्यूज पूण हांवें म्हाकाच घाबरूच्या नावात केले बॅड न्यूज म्हागेलें सदांच एक सपन आशिल्लें हांव युरोपाच्या देशांत वतलें आनी सेटल जातलें हें म्हागेलें सपन घाबरून साकार केलें ताच्या वांगडा हांव आतां जर्मनांत आमगेले लग्नाचे बँड आसतलें नॉर्मल अलविदा मेरे खिलाड़ी नंबर 1 ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा किस बीवी विमला वनस्पति कुरकुरे कुरकुरे जरा फास्ट फूड फॅमिली तुझे किती करायचं वनस्पती म्हणून तांदूळ नाही तांदळा फॅक्टरी पूण एक सांग आतां तूं कित्याक वतलो आणि कित करतालो कित्याक कित करपाना तें बाप What happened, Ross? Ross, his wife made double cross, and now he eloped with his husband. आज तू त्याची बारा तुकडा आवाज Yeah. Vibra foreign getting. माझ्या भावाच्या Sana sasre. हा. Vibra foreign getting. माझ्या भावाच्या बाजूला गेले. Foreign getting. Because tijoka garam masala. Which company? Hot, it's very hot garam masala. ना तू मुझ पाए मैं आफ्रिका Simran, what happened for us? Listen, त्याचे मुली ओळले भाव बाय त्याला सोडून गेले त्या पिशवी झाली आता याची बाय त्याला सोडून गेली आता वो पिशवी झाला आणि जोरी तू आता या माझ्या भावाक सोडून गेले वोही पिशवी जातो आणि मागे तो पिशे झालेले नसतात कसा My husband to get married. I love him from deep of my heart. I also like your bumper, Shana. Yes. I like your bumper. Love me, you Yang mudah ini semua Bimla Lukda sir Simla. Tu cannot go with Sapa Papana Wong give us slap What is Gorbace? What is Gorbace? Windows answer. Then you ask your husband. My husband. My husband is Goro. Wow. He don't know anything. He's Goro. You want to know what is Gorbes? Yes. Gorbes is this mountain growing day by day. That is called Gorbes. What are you talking about? Explain to you. Gorbace. Let's go to hell now, and this mountain will grow day by day. Go to hell. After the foundation is laid, is growing day by day. Okay, darling. Yes. So let's go to hell. Yes, okay, well. Okay, then. Yes. We're going to hell. Hell.
हांव समजता म्हज्या पुताक म्हाका कांयच जावचें ना तुमी तेवूय म्हजे एकाच लोकांची पडा पूण म्हजो पूत म्हजे नोकरी भायर आसा तो म्हज्या गोपान आयल्या बगत हे म्हज्या काळजाक सुशेगाद ताका बाबडा ताजूनय खबर ना ताची बायल घर सोडून गेल्या ती अजूनय येवं ना आतां आमच्यान कांयच करूंक जायना माय नशिबात कितें आसता तेंच आमी भोगूंक जाय उपरांत रडोंक कसलोच फायदो ना आनी आमी कांयच ताका धाडूंक ना माय तें आपलेच कशें हें घर सोडून गेला बाबा आमी देवा लागीं एक धाकटुलें मागणें करुया म्हज्या पुता पासून पावया बाबा सायबीण माय हांव तुज्या लागीं मागता म्हज्या पुताक बेगीन सुटका दी आनी ताका म्हज्या गोपानाक सायबीण माय म्हाका तुजे भावंडाचो सायबीण माय माय तुम्ही कशी आसा तू कशी आसा माय तुझी पोरं कशी आसा तू बरी आसा ऍक्च्युली तू कशी आसा हय एकदम बरो आसा तू कशी आसा माय आता सगळी तुझ्या पासून मागता बाबा देवान माझ्या मागणे ऐकून एकदम बरो आसा माय तू रडो नाका हांव तुजे बेगीन बरो पावलो न्हय कित्याक म्हणटा माय रडो नाका आमी तुजे पासून सायची रोडली इरमाव पूण आयज ही आमची कुशाल लायची तुका इरमाव मान्य बाय तुझ्या पुढे तुमचे वेगळे राहून आमचे काय पिकाळ असतात ते आमच्या काल खाची येतात आम्ही असा कोकणी बियाची करत ना आणि मध्ये परत गाडीला काय किती बदलेले उद्दार मैदानात गाडीना हांगा किती बदलेले सोडूय तर आमच्या गोंयकारांक गोंयच्या सरकारान बरी नोकरी दिलेली जाल्यार आमचे गोंयकार परदेशांत नोकरी करून केन्नाच पावचे नासले हांव जाणा आमच्या गोंयचो सारको गांव आजच्या संवसारान ना त्या पासत हांव म्हणटा ताका वचो दी आमकां दुसरो उपाय ना सारको दोन वर्सां फाटीं म्हज्या दोळ्यांत असली साय आयली मेळ्ळी पयस केली देखून आयज हांव खुशाल बरें आसा तूं म्हजी गोरकार योना बद्दल दिसा अशें ते घरांत ना कितें माय माय तुका आनी खबर ना उपरांत सांगतली कितें जालां नंतर ताचो कोणाक खबर आसता कारण तुका सांगूंक म्हटल्या तसो ती दुकान आसली आनी दुकान आसल्या खुशाल आनी तुका ती सांगोन खुशाल सारकें न्हय आतां आमी गोंयांत मातशी मातशी दाखोवप माय सांग पळय तें सांग न्हय बाबा तुझी खबर ताका गोमतोस कितें एक घर सोडून गेले ते आनी परत येवं केन्ना अशें केलें हांव दुकान पडाचे पडून ते घर सोडून गेले जाल्यार तोच तो बायको मागीर आंतराचो सारको साखरामेक चडून पयलेच फोन आले ते बंद जाले अरे बाबा ताची खबर सोड फाटीं म्हाका रस्त्यार गावलेले ते हांव मातसो ऑन द रॉक सारको आमी ताका एंजलाची भायली दिल्या आतां ना दोन नंबर गेला आसतले बोला तूं शांत ताच्या लागीं उलय आनी पळय तुका समजलें ताच्या बरोबर कितें आसा पळय सरकारान आमचो तुजी दोगांयच दवरला आतां फुडें कितें करचें पळय तुमी दोगांनी निर्णय घेतला किती बरे वाईट तर तुम्ही दोघांना पळून घेऊ गोष्ट कसलोच फायदो ना तूं आमच्या पासत कांय चिंती नाका तेणी आमकां वायट केलें म्हणून तूं चिंती नाका तूं तुज्या फुडाराक वचचीं ना माय ताणें आपलो रोग दाखयलो आनी बरें जालें भुरगे सोमानी अशें जायते अशें पडलें ना जाल्यार उपरांत भुरग्यांचो पिरात जाता जोरी तर एक आसारी बायलेक गोवाच्या सुखान दुखान वांटो घेवपाचो ना जाल्यार आनी
नाकारूच जावपाना इगोचे साबो साखर जोडा त्याच्या सगळ्या जातात एक पाठ घासा जाऊन दुसऱ्याचं पुढ्या लासून बरोबर करू पावना शाबास प्रणीत आता पुढे निघून जाय हे सोप्या होतो शाबास तुमची सोबी काय तुमचं ऐकून म्हणजे गाडी खुशाल झाले बरे म्हणजे आम्ही घेता मला आम्ही परत बदलणार जाता तुम्ही सोबी बरे वाचून आहात आणि तुका खुशी करायचं लागलं पाहिजे जरी बाबा तुका चोड आनी चोड देव बरें करूं तुका लागून आयज म्हजो पूत म्हाज्या बापान पावला आमी सगळीं जाता शाळा म्हणजे एकूच सुखाचो कसो छोटा जाल्यार चेहरो मी सजा पडली ताची थोडीशी गोपी करू अरे बाबा तू तर लंडन येऊन पोचून आयला लंडनाचे कायदे तुका खबर आसा ते कडक कायदे ताणे तुवें खून केला ताका माफी ना त्या देवान ताचेर वायट वीक नायलो ताणें तो खून केलो ताणें तशें करूंक पावनासलें जेन्ना आमचेर वायट टायमी येता तेन्ना आमी देवाक उलोवंक मारूंक जाय ते विवाद दुस्मानां पासून असले निर्विनाद तू गेला हांव म्हजे लागीं जाता तितले उपाय घेवन ताका सुटका दिवं भोंवतलो हांव वचतलो आनी जोरी तो म्हजे लागीं ताका सुटका दिवं दिलो जाल्यार ताका भोव भोव भाव जाता वर्सां तरी निवडी करता जावपाक Irmão! Que nasce sobre sopra za mim. Cele tu dai te चिंता कोण हे पासून तुम्ही किती बोलता अकस्मात तुमका भाषा बोलतात कशा तुका हा किती झाला तो आमचो एक गोयकार भाव होता कादार करू शकतो Oi, पावसाळ्यात तो आमचो गावात काय करवा म्हणा ते कोण सांगू का सांगू काय जाते किती समोर गेला सांग उलोय आता सरकार लढणार करतो नाही बाबा जेव्हा मी जेली जाऊन शिव दिलो Jeremy, तुवें कशें कित्याक केलें हांवें तुका सांगलें हांव तुज्या आदाराक पावतलो म्हणून चेडे आमी गोंयकार जायते फावट चिंता एकामेकाक आदार करून पूण आमी आदार करूंक फुडें सरोना हांव तुका सलग मागता तुवें तुजो जायतो आदार म्हज्या पुताक दिलोय आनी म्हज्या पुताक तुवें ताच्या घेयला तसो तुवें जायते गोंयकाराक तुजो आदार दिला आदी तूं अशें चिंती नासलो तूं सदांच सगळो तुवें व्हडलो लंडनकार पूण आतां तूं सगळोच बरोबर वय हांव मोदल्लो आमच्या गोंयकाराच्या भावाक हांव आदार दिवंक सोदतालो पूण देवाचो गूट देव जालो हांगासून रावचे नासल्या म्हज्या भाव भयणाक म्हजो इलोसो निरोप दिता आनी हो निरोप तुमच्या प्रदेशांत आसलेल्या भाव भयणाक इश्ट मित्रांक पाटव्याक फुडें विनंती करता प्रदेशांत आसतना गोंयकारांनो एकामेकाच्या आदाराक पावात निवडणुकाय पयस दवरात ह्या तियात्रांत तुमी आयज पळयले निवडणुकांक लागून त्या दोन गोंयकार भावाचो शेवट कितें जावपाक आमकां गोंयकारांक संवसाराच्या खंयच्याय कोनशाक गेल्यार बरो येवकार रेस्पेत आनी मान मेळटा हेच जावन आसा आमचे गोंयकारांचे खाशेलपण आनी हेच खाशेलपण आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार आमी गोंयकार सगळे एकामेकाक आदार करुया निवडणुकाय पयस करुया मोगान आनी एकवटान जिवया तेन्नाच आमच्या गोंयकारपणाचो तो रूप सोदतलो आनी म्हाका आनी तुका गोंयकार म्हणून अभिमान भोगतलो आनी आतां पळयात आमचे चडशे लंडनकार गोंयकार लंडनाक आसा म्हणटच तांणी सोदपाचें न्हय ते पूण लंडनकार पूण नीज गोंयकार परदेशांत आसतना जोरी नाशांत एकामेकाच्या दुकान घेवच्या बाद नातू जिविताचेर आमच्या पडटलो काळोखार कसल्यो वाटाड्यो येता तूं देवाक सांग बरें चिंतून देवा लागीं मान आयज तुमी पयलो तूं लंडनकार गोंयकार दुसरो बार आयज तुमी पयलो तूं लंडनकार गोंयकार दुसरो बार